नमस्कार. संजना पब्लिकेशन्स आयोजित आयच्या ह्या सुवाळ्याक कोंकणी भाशा मंडळ आनीक ज्या वास्तूंत आमी सगळे आसात त्या कोंकणी भवनात तुमकां सगळ्यांक हांव उर्बे भरीत येवकार दिता. आमी पुराय गोंय म्हूण सांगपा खातीर पेडणें ते काणकोण म्हणटात आनी पुराय काणकोण सांगपा खातीर कुळें ते पोळें म्हणटात. पोळ्यां गोंयची शीम, दक्षिण शीम, आनी पोळ्यां ह्या दक्षिण शिमेचेर मेट आसा, जाका मेट म्हणजे बॉर्डर, आनी ह्या मेटाच्या पलतडीन लागता तो माजाळी गांव. माजाळी काडली म्हणटकीर सदाशिवगड, ताजे फुडें कारवार, ताजे फुडें अमदळ्ळी पर्यंत एका तेंपार गोंयची शीम म्हणजे गोंयचे देव मल्लिकार्जून हे अमदळ्ळी बॉर्डरी पर्यंत वतालो हालीं पर्यंत. असो हो सांस्कृतीक संबंद आशिल्लो वाठार माजाळी, पोळें, कारवार आनीक गोंयचो पैंगीण, लोलयें, माशें सगळो. पैंगीण, माशें, लोलयें वाठार आसत. ह्या वाठारांत माजाळी, सदाशिवगड ह्या वाठाराक वेवसायाच्या नदरेंतल्यान, नात्यांच्या नदरेंतल्यान खूब कितें कितें दिल्लें आसा. आनीक माजाळे आनीक सदाशिवगड ह्या वाठारांत, कारवार वाठारांत गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आसत, मुक्ती खातीर आसत किंवा मुक्ती उपरांतय बी गोंयच्या विकासांत खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. हें नातें खूब वर्सां पयलींचें. तें नातें घट करपाचें काम साहित्यिकांनी केलां. महाबळेश्वर सैलबाब आसत आनी आतां तांची परंपरा मुखार व्हरपी आनी फाटल्या जवळ जवळ 26 वर्सांक कथा लेखन आसत, कादंबरी लेखन आसत आनी कविता आसत. कोंकणी साहित्या भितर मोलादीक योगदान दिल्ले श्री देविदास कदम सर आसत. हें खूब मोठें योगदान ह्या लोकांचें आसा. तीच परंपरा आज मुखार वतना भुंयपूत ही कादंबरी, नवी कादंबरी हांगा प्रकाशीत जाता. ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ सुटके झुजारी, लेखक, साहित्यीक श्री नागेश बाब करमली. त्याच प्रमाणे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात ज्येष्ठ साहित्यीक, कोंकणीचे संघटक आनी फुडारी श्री ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे. त्याच प्रमाणे मानाचे सोयरे म्हणून संदेशबाब प्रभुदेसाय लाभिल्ले आसात. कांय खिणां भितर हांगा पावतले आमी कार्यावळीक सुरवात करतात. पुस्तकाचेर उलोवपाक तितलेच एक प्रभावी व्यक्तिमत्व, एक समीक्षक कोंकणीतले डॉक्टर हनुमंत बाब चोपडेकार आमकां लाभिल्ले आसात आनी लेखक स्वता हांव मागतां दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन तांणी मानेस्तांक माचयेर घेवचें. आयच्या कार्यावळीक नागेश बाब करमली हांची उपस्थिती खेरीत आसा. तांच्या उपस्थितीक आनी तांच्या उमेदीक आमी ताळयांनी येवकार दिवया. पुंडलीक बाब नायक म्हणटात, आमी थोडे उसरां आयले, पूण उसरां येवपी पावसांत लेगीत आसता तुफानाचे बळगे. कोंकणी साहित्याच्या मळाचेर थोडेशें उसरां येवप जालें आसत, पूण तुफानाचे बळगे घेवन आमचे लेखक आयले. फाटल्या 15 वर्सांक भारतांतले प्रतिश्ठेचे अशे 2 ज्ञानपीठ आमी मेळोवन संवसाराक आमच्या भाशेची, आमच्या साहित्याची गिरेस्तकाय दाखयली. आमी सरस्वती सन्मान मेळोवन सबंद भारताक कोंकणीच्या सर्जनशीलतायेची वळख घडयली. फाटल्या 10-15 वर्सांक कोंकणी साहित्य चंवरता, फुलता, फळटा आनी अशा ह्या एकूणच वट्ट साहित्यीक वावरां भितर खूब मोठें योगदान दितात ते ज्येश्ठ लेखक आनी तातूंत भितरले एक श्री देविदास कदम सर. एक भोवताळचे लेखक, एक कवी, कथाकार, कादंबरीकार, जांणी स्वता कोंकणींतल्यानूय बरयलां, मराठींतल्यानूय बरयलां आनी तांचो इंग्लीश कविता संग्रहय उजवाडाक आयला. ते एक शिक्षक, एक भोव आयामी अशे तरेचे व्यक्तिमत्व, एक शिक्षक आनी अर्थात
हांवें जाचो उल्लेख चुकलो तांणी कथा कादंबरी आनी कविते बरोबर नाटकांय बरयल्यात आनी जीं नाटकां वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी तांचें सादरीकरणय जालां. ते एक शिक्षक. म्हजो गांव पैंगीण आनीक म्हजो गांव गिरेस्त करपाच्या नदरेंतल्यान खूब जाणांचें योगदान लाभलां गांवा भायल्या लोकांचें. तातूंतले एक कदम सर. हांव गांवा भायले म्हणटा तेन्ना ते जॉयन जावचे पयलींच गांवा भायले आशिल्ले, पूण ते जेन्ना जॉयन जाले म्हज्या स्कुलाक पैंगीणच्या तेन्ना ते गांवचेच एक जाले. तांणी गांवांत शिक्षणीक क्षेत्राक योगदान दितनाच गांवांतले भुरगे जे पर्टिक्युलरली इंग्लीश भाशेंत फाटीं आसतात अशें आमी मानतात अशा भुरग्यांक सुद्दां बरोवपाक मुखार काडले. इंग्लीश कोंकणी मराठींतल्यान तांकां बरोवपाची शैली शिकयली, प्रोत्साहन दिलें, तांचे कडच्यान बरोवन घेतलें आनी तातूंतले आज बरेचशे लोक बरेचशे भुरगे आयज सातत्यान बरयतात. कदम सर एक मुर्तीकार, खूब जाणांक खबर नासतलें. तांचे घरा कडेन दर वर्साक चवथीक गणपतीची मुर्ती ते स्वता करतात आनी पुजतात. अशे तरेचें एक भोव आयामी व्यक्तिमत्व. कितलीशीच व्हडली साहित्यीक परंपरा तांणी संपदा तांणी निर्माण केल्ली आसून सुद्दां तांचे पांय अजून जमनीर आसात आनी म्हणूनच आयच्या तरणाट्यां कडेन सुद्दां तांचे लागींचें इश्टागतीचें नातें आसा. आनी म्हणून जेन्ना भुंयपूत ही कादंबरी जेन्ना उजवाडाक येता, ही कादंबरीचो आनंद जो आसा उजवाडाक येता म्हणपाचो तो फक्त देविदास कदम किंवा तांच्या परिवाराकच न्ही, तांची जी एक्सटेंडेड फॅमिली आसा आमी सगळे, आमकां सगळ्यांक लागता. म्हणूनच तर कारवारच्यान धरून एवटेन पणजेच्यान आनी ताचे फुडल्यान सुद्दां कितलेशेच लोक हांगा आयज उपस्थित आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां आनी औपचारीक येवकार दिवपाक, प्रास्तावीक करपाक आनी मनांतले उमाळे व्यक्त करपाक हांव श्री देविदास कदम सर हांकां आमंत्रीत करतां. आयज घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो जन्मदीस, तांकां नमन. आज बैसाखी, जालियनवाला बाग हत्याकांड आज जाल्ले. त्या बलिदान दिल्ल्याच्या यादीक नमन. आज आमचे मदीं आसात हो एक आनंदाचो खीण म्हजे खातीर तरी. इतिहास पुरुष भौमानिस्ट नागेश करमली. आज संदेश बाब येतलो. दोन पूत जे सुटके झुजाऱ्याचे पूत, ते उदय बाब आनी संदेश बाब. आदरणीय माची मुखेल सोयरे ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानिस्ट नागेशबाब करमली, मानाचे सोयरे भौमानिस्ट संदेश बाब प्रभुदेसाय, अनेक मानाचे सोयरे डॉक्टर हनुमंत बाब चोपडेकार, सूत्रसंचालन करपी आमची भाई भौमानिस्त अनंत बाब अग्नी, आदरणीय सभांगण, खास करून आदरणीय विद्यार्थी वर्ग, ह्या कादंबरी विशीं उलोवपा सारकी खटल्यांनी आसा, पण इल्ल्याशाच वेळात कितें सांगू. एक खंय मोगी आशिल्लो, तो खंय आपले मोगीक एक पयलेच फावट चीट बरोवपा बसलो. तकलेच सामको गोंधळ, खंयची भावना व्यक्त करप आनी खंयची भावना व्यक्त करनय. ताणें थारायलें कांयच बरोवप ना, चीट अशीच धाडपाची. ती भावना समजतली, चीट धाडली अशीच. मोगीकेन चीट उक्ती करून पळयली, अरे कांयच बरयलें ना. ती खंय येवजूक पडली. म्हजी प्रियकराची तकली सोमतीच रिकामी. तीच परिस्थिती म्हजी जाला. इतिहासीक कादंबरी बरोवप म्हळ्यार पांजऱ्यांतल्या शिवाच्या तोंडात हात घाल्ल्या वयर. फकत हात घालून उपयोग ना, उदयबाब सांगतले. थंय ताचे दांत मातशे पडटा आनी ते सरळ भायर काडचे पडटा सुरक्षीत. जाणी जाणी कादंबरी वाचली ते म्हणटात हें हांवें काम बेस बरें केलां. पण ते कितले पर्यंत बेस बरें केलां
हे सांगू आम्ही दोतर हाडलात, साहित्याचे दोतर. ते स्वतः साहित्यिक आणि साहित्याचे प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर. हांवूय सांगू शकता ना, हांव साहित्याचोच विद्यार्थी. पण रामदास स्वामी म्हणटात स्वमुखे पुरुषार्थ वधवू नये. हा जर असोही न्ही की साहित्याचा विद्यार्थी म्हटलो की तो सिद्धास्त लेखक असता. जायते सिद्धास्त लेखक हे साहित्याचे विद्यार्थी ना. बहिणाबाई चौधरी खंय आशिल्ली? आमकां पयले महाकाव्य दिवपी वाल्मिकी ज्यांनी 24,000 श्लोकाचे रामायण आमकां दिले, ते खंय साहित्याचे विद्यार्थी आशिल्ले. पण व्यास साहित्याचे विद्यार्थी आशिल्ले, तांची परंपरा साहित्याची. व्यासाचे बापूय पराशर ऋषी, आजो शक्ती ऋषी, पणजो वशिष्ठ ऋषी आणि पूत शुक ऋषी. म्हणूनच घडये जय नावाचो ग्रंथ अलौकिक अतुल्य असो, जाका आमी आज महाभारत म्हणून वळखतात, ते 1,00,000 श्लोकाचो ग्रंथ व्यासाने आमकां दिलो. लेखक घडोवप शक्य ना, लेखक जन्मा येवचो पडटा. तो काय गुण घेवन जन्मा येता. अतिसंवेदनशील मन, सूक्ष्म निरीक्षण शक्त, अगाध कल्पना शक्त, अनुभव पुंजवपाची ताक आणि तर्कशुद्ध विचार करपाची बुध आणि भाशेचेर प्रभुत्व. आणि हे इतले आसून जो मनीस साहित्य शिकता तेन्ना दुदांत साकर मोव गोड कितें म्हणटा तें. जसो एखादो गायक तालासुराची जाण असल्यार तो बेसूर गावपाक शकना. कोण तरी म्हाका विचारतालो तंत्र मंत्राची गरज आसा काय म्हूण घेवन साहित्य बरयत जाल्यार. ह्या संवसारांत खंयच्याच गजालीचो शोध गरजे शिवाय लागिल्लो ना. आमकां खंयची गजाल करता जाल्यार आमकां सदांच दुसऱ्याचो आधार घेवचो पडटा. सचिन तेंडुलकरान 100 शेकडे मारले, 49 अधिक 51, पण तो एकटोच धांवपटीर धांवलो ना. ताजे वांगडा आनी एकटो नॉन स्ट्रायकर एंडार धांवतालो. तशी कादंबरी बरयतना म्हाका कुमठा धरिल्ल्या पेडण्या मेरेन संपर्क सादचो पडलो. दोंगर चडटना रानां मड्डयतना लोकांचो आधार घेवचो पडलो. आनी ज्यांनी ज्यांनी म्हाका आधार दिलो तांची नांवां हांवें कादंबरीत थंय दिल्यात. पण 3 नांवां म्हाका घेवचीच पडटलीं. पयले सुवातेर उदयबाब. अथवा पासून इती मेरेन उदयबाबाचो सांगात हांवें सोडूना. कादंबरी बरयतना जंय जंय खटकताले तेन्ना हांव रोखडोच उदयबाबा फोन करतालो. मागीर वरांची वर भासाभास. कादंबरी सोंपता मेरेन हांवें कितले फोन केल्ले आसतले. एक तर म्हजी घरकान्न जाणा जाल्यार उदयबाबाची घरकान्न जाणा. म्हजी घरकान्न सांगताली की एक दीस काय हांवें 4 फावटी उदयबाबा फोन केलो. मागीर ह्यावूय पिरायेंत हांव कोणाक कितले फावटी फोन करता हाची नोंद म्हज्या घरकान्न दवरता. प्रत्येक अक्षरान अक्षर उदयबाबाक हांवें स्कॅन करपाक लायलें. उदयबाबान वाचून एक 10-11 सुवातेर म्हाका परत सुचोवणी केली, फेर विचार करपाक लायलो आनी तो हांवें केलो. म्हजी घरकान्न म्हणटाली ह्या कादंबरीचे 50% सय उदयबाबा दिवपाक जाय. हांवें म्हळें जरूर दिता, पण एखादो व्हड पुरस्कार मेळ्ळ्यार 50% पयशे मात्र दिवचो ना. आनी दिल्यारय उदयबाब घेवचे नात. हें तुमच्या मनांतलें उलयता हांव. दुसरे सुवातेर नागेश बाब. नागेश बाबा हांवें फोन करून सांगलो कथानक अशें आसा आनी आतां कोविडाचो काळ तुमकां मेळपाक जाय आनी हांव हेवटेन तेवटेन येता. नागेश बाबूच तें आसा रे कोवीड बिवीड ते बरें आहा यो तूं. 2 फावट नागेश बाबा कडेन गेलो हांव. 17-18 पानां टिपून घेतला तांचो अनुभव. कांय गजाली टेपूय करून हाडलो. आनी ताजे नंतर संदेश प्रभू देसाय. ताणें ताचे बापूय आनी आवय दोगांय स्वतंत्र सैनीक. ताणें आपल्या बापायच्या अनुभव कथनाचे 2 क्लिप्स म्हाका धाडले, व्हिडिओ धाडले आनी ताचो म्हाका खूब फायदो जालो. हे हांकां आनी जाणी जाणी म्हाका मदत केली. म्हाजी विद्यार्थी डॉक्टर सुशांत रायकर हांगा आसा, जाणी जाणी ग्लिनीज आसा, जाणी जाणी म्हाका मदत केली. तांकां सगळ्याक तुमच्या उपस्थितीत हांव कोटी कोटी नमन करता. तांचे साठी एक ताळी मारा.
इश्टानो कादंबरी बरोवप ही म्हजे खातीर एक्स्टसी. आतां ह्या एक्स्टसी शब्दाचो अर्थ हांव म्हज्यान तुमकां सांगपाक जायना. जनरल असेंब्ली कॉलेजींत जेन्ना प्राचार्य विलियम हेस्टी वर्सवर्थ ही कविता शिकयताले, वर्सवर्थाले एक्सकर्शन ही कविता शिकयताले आनी तातूंत एक्स्टसी हें उतर आसा. ताणें म्हळें ही एक्स्टसी म्हळ्यार एक भावावस्थेंतलो परमोच्च खीण. नरेंद्रान विचारलें एक्झॅक्टली वॉट इट इज. ताणें जर तुका म्हणल्यार समजून घेवपाक जाय जाल्यार तूं दक्षिणेश्वरा वच, थंय रामकृष्ण परमहंस आसा, ताका ती अवस्था प्राप्त जाता. नरेंद्र दक्षिणेश्वरा गेलो, रामकृष्ण परमहंसा मेळ्ळो आनी आमकां विवेकानंद मेळ्ळे. ती एक्स्टसी हांव कादंबरी बरयतना अनुभवता. एक ब्रह्मानंद, परमानंद, झपाटून उडोवपी एक आत्मधुंदी, एक समाधी, सविकल्पनी निर्विकल्प समाधी, एक शोध यात्रा. ह्या कादंबरीचे बीज म्हाका 2008 जेन्ना मनोहर हिरबा सरदेसायांचे स्वातंत्र्य लढावेले दोनी खंड वाचतना म्हाका मेळ्ळे. हांगा साहित्याचे विद्यार्थी आसात, वा आतांच भितर सरलात. मुद्दम सांगता, कादंबरीचे बीज मेळ्ळे की ताका एक प्रोसिजर आसता. हनुमंत जाणा, प्रकाश आसा, प्रकाश जाणा. पयलीं थारोवपाचें आसता की बाबा हे खंयची कॅटेगरींत येता. देर आर नियरली 20 टायप्स ऑफ नॉवेल्स. एक फावटी ते खंयच्या टायपात येता, हिस्टोरिकल अल्टरनेट हिस्ट्री ही आतां हांवें बरयली त्या कादंबरीन. मागीर तो एक टायप समजलो की मागीर कथानकाची जुळवाजुळव तकलेंत करपाची आसता. आनी हें करतना 5 गजालीची आमकां तकलेंत याद दवरची पडटा. पयलो प्लॉट कसो आसतलो. दुसरें कॅरेक्टर्स, खंयची कॅरेक्टर आसतली. तिसरें सेटिंग्स, आपलो खंयचो एपिसोड कसो आसतलो आनी खंय आसतलो. चवथें रायटर्स पॉयंट ऑफ व्यू, म्हळ्यार तातूंत येता ते कॉन्फ्लिक्ट, कितें कितें येता ते सगळे. आनी चवथें रायटर्स क्रिटिसिजम, म्हळ्यार आपूण खंयच्या विशयाचो वेध घेता तो वेध हातूंत सारको जातलो काय कितें. आनी हें इतलें थारयले नंतर तुका तंत्र थारोवचें पडटा, आपूण खंयची तंत्रात ती कादंबरी बरयतलो. ह्या कादंबरीत हांवें रिफ्लेक्स डिस्क्रिप्शन तें तंत्र वापरलां. कादंबरीची सुरवात आजच जाता 14 एप्रिलाक आनी शेवट जाता 31 मेक. फक्त 1.5 म्हयन्याचो काळ, पण ती फ्लॅशबॅक जावन 1946 पर्यंत वता. फुडें येता, फाटीं वता आनी 1957 ती सोंपता. अशे तरेन ती कादंबरी येता. हां, इतलें जालें की मागीर तुमी पळोवचें पडटलें की बाबा ह्या कादंबरीक ऑथेंटीक जिती जिवी करता जाल्यार तुका कितें कितें जाय आनी तें सोदून काडून मागीर रिसर्च करचें पडटा. हो रिसर्च खूब म्हत्वाचो आसता. कादंबरी बरोवपाक खूब वेळ लागना, 3-4 म्हयने चडांत चड. पण कादंबरीचो हो प्रोसेस कंप्लीट तकले वता पर्यंत बरीचशी वर्सां वता. वर्सां संख्येनी तुका ती वाट पळोवची पडटा. हांव हे रिसर्च करतालो ते आमचे दिनेश बाबा खबर आशिल्ले. कारण दिनेश बाबान सांग्यातल्यान कर्नाटका वचपाचें जें स्वतंत्र सैनिकाचो रूट आशिल्लो तो ताणें धाडून दिल्लो. एक दीस दिनेश बाबाचो फोन, रविदास तूं ती मुक्तीजुजाचेर बरयताली ती कादंबरी धाडून दी मरे छाप्या. जणू काय हांवें एक कादंबरीची पोटलीच बनवून दवरला. काडली, दिनेश बाबा दिली. हांवें हां म्हणलें, कित्याक रिसर्च बी जाल्लें तेन्ना. हां, आनी एक गजाल सांगता. म्हणजे ज्यो इतले कादंबरी येतात, पुस्तक येतात, ताची पुराय श्रेय दिनेश बाबा. दिनेश बाब ना जाल्यार घडये ह्यो सगळ्यो कादंबऱ्यो तुमच्या मुखार पावची नाशिल्ली. ताजे साठी एक ताळी. खूब सायलंट वर्कर. हां, जेन्ना हांव हे कादंबरीचो त्या दोनी खंड वाचतालो तेन्ना हांव पानाचेर इमोशनल जातालो. म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळटाली. ताचें कारण पळय, हांवें पयल्याच सांगलें तुमकां, ही अतिसंवेदनशीलता हे लेखकाचो बरो गूण म्हूण. आमची हांगा नूतनबाई ना, वाटेर सायडले, ते आपले कविता वाचतना इमोशनल जाता. एक कवी किंवा कवयित्री खातीर हो सगळ्यांत व्हडलो गूण. आमचे कवी रामायण बरयिल्ले वाल्मिकी ते अतिसंवेदनशील आशिल्ले पूण आमकां महाकाव्य मेळ्ळे. ते क्रौच पक्षाक तेणी मारतना पळयलो आनी ताच्या तोंडांतल्यान ती उतर भायर सरली. मा निषाद प्रतिष्ठां तमगम शाश्वती सम यत् क्रौंच दिशिदा. आनी मुखारली फुडें म्हाका याद जायना.
आणि ते महाकाव्य आयले. हय, आमी चिकन सेंटरात वतात, कितलेशी कुकडे मारतना पळयतात, आमकां कितले महाकाव्य अवजता. तर हे वाचतना, दोन्ही इतिहासाची पुस्तकं वाचतना हांव इमोशनल जातालो. ते फक्त स्वतंत्र सैनिकाचे ते बलिदान, तो त्याग, तांकां दिली ती यातना, हीच गजाल पळोवन न्ही, तर म्हजें मन धांवतालें ते तांच्या कुटुंबा कडेन. कितें जालें आसतलें तांच्या कुटुंबाची परिस्थिती. ते जर एकटेच जर कमवती आसत जाल्यार परिस्थिती आनी विचारपाचीच ना. खूब दारूण जाले आसतले. ताणें यातना सोंसला, ताणें तळमळी सोंसलात. तगमग, तडफड मनाची ती फक्त कल्पनेचीच करपाक शकता. मागीर हांवें अशें ठरयलें की म्हजो कादंबरीचो विशय हो आसतलो. स्वतंत्र सैनिका बद्दल आसतलेच, पळय स्वतंत्र सैनिका बद्दल आमकां इतिहासांत खूब वाचपाक मेळटा. पण ही जो अनटोल्ड हिस्ट्री आसता, ज्या तांच्या घरच्या लोकांची, ती इतिहासांत खंय पळोवपाक मेळना. खंय हियर एंड देर सम ग्लान्सीस. ताजो वेध घेत हांव थंय गेलो. म्हाका तें सांगपाक जाय आशिल्लें, कारण जे न देखे रवी वो देखे कवी म्हणटात. म्हाका ताजो शोध घेवपाचो आशिल्लो आनी तें लोकांक दाखोवपाक आशिल्लें. दीस इज अनटोल्ड हिस्ट्री. आमकां ताज महल दिसता, आमी सुंदर सुंदर म्हणटात, पण त्या ताज महल उबी करपासाठी जे फावंडेशन घातिल्लें आसता, त्या फावंडेशनाची तोखणाय जायना. हिस्ट्री इज नथींग बट ऑल इव्हेंट्स ऑफ द पास्ट अशें म्हणटात. पण ऑल इव्हेंट्स ऑफ द पास्ट आमी घेनात, ओन्ली रेकॉर्डेड इव्हेंट्स ऑफ द पास्ट घेतात. बट देर आर सो मेनी अनरेकॉर्डेड इव्हेंट्स विच हॅव बिकम द बेज ऑफ द रेकॉर्डेड इव्हेंट्स. ते आमी विसरतात. तो बेज तो म्हाका दाखोवपाचो आशिल्लो. म्हाका रामायण वाचतना राम लक्ष्मण सीता दिसनात. म्हाका दिसता ते उर्मिलेचो विरह. म्हाका दिसता ते समर्पण करपी जटायू. म्हाका दिसता ते आधार करपी चानी. महाभारतांत म्हाका दिसता तो निश्काम प्रेम गुरूचेर करपी एकलव्य. म्हाका दिसता तो आत्मबलिदान करपी बार्बरीक महात्मा. म्हाका दिसता ते घोवाच्या फॅमिलीसाठी जन्मभर समर्पण करची हिडिंबा. लेखकान हे लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. देखून म्हाका तांचे घरच्या लोकांची व्यथा आनी कथा तुमचे मुखार हाडनशें दिसली आनी हांवें तो तसो प्रयत्न केलो. तो कितलो पंत यशस्वी जालो हांव नकळो. हांव जेन्ना जेन्ना ही कादंबरी बरयले नंतर येवजिता, ह्या कादंबरी बरोवपा फाटल्यान म्हजी नैतीक अधिश्ठान कितें. आनी तेन्ना म्हाका याद जाता आमच्या सूत्रसंचालनाचे शिरोमणी भाई अग्नी ताणें म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो खूब फाटी दूरदर्शनाचेर की कदम सर तुमी स्वता कारवारकार समजता काय गोंयकार. तेन्ना हांवें ताका जाप दिल्ली, कारवार ही म्हजी देवकी मैया जाल्यार गोंय ही म्हजी यशोदा मैया. तातूंत हांव अनेक गजालीची येड करता. कृष्णान पारिजात हाडलो आनी सत्यभामेच्या दारांत लायलो, पण फुलं पडटाली रुक्मिणीच्या दारांत. 60 वर्सां आदीं जेन्ना गोंय मुक्त करूंक भारत सरकारान सैन्य भारतांत धाडले, तेन्ना अंजदिवाचे पळय सैन्य धाडिल्ले ट्रूप, तातूंत मैसूर सरकारान धाडिल्लो आर्म्ड फोर्स आशिल्लो, तातूंत म्हजो बापूय आशिल्लो. गोंय मुक्त जालें तेन्ना आमच्या घरांत दोट्टी आनंद जाल्लो. एक गोंय मुक्त जालो कित्याक रोटी बेटी वेव्हाराचो, आनी दुसरें म्हजे बापूय युद्ध भुंये वयल्यान सुखरूप परत आयिल्लो. 60 वर्सां फाटीं गोंय मुक्त करूंक म्हज्या बापायन खांदार बंदूक बांदून चानयेचो वाटो उखलिल्लो, आनी 60 वर्सां उपरांत ताचोच पूत आज मुक्तीझराच्या फाटभुंयेचेर बरयल्ली आदारीत बरयल्ली कादंबरी गोमंतक मायेच्या पदरांत घालता. आतां म्हाका सांगा, हाजे पेक्षा आनंदाचो खीण दुसरें कितें आसतलें. परतून एक फावटी तुमकां सगळ्यांक नमन करता आनी येवकार दिता. जय गोमंतक, जय हिंद. संदेशबाब प्रभुदेसाय आमचे मदीं पाविल्ले आसात. तांचे कडेन मागता माचयेर तांणी येवन आपली पुस्तक घेवची. कदम सराची कादंबरी वाचतकीत किंवा एखादी कथा वाचतकीत किंवा एखादी कविता वाचतकीत ती परत वाचपाची केन्ना केन्नाय उमेद येता. आयज कदम सराचें भाशण चलता आसतना म्हाका दिशिल्लें कदम सराचें भाशण आनीक फावटी
जावचें म्हणून किंवा खूब वेळ चलचें म्हणून. कारण आयज कदम सर वेगळे वेगळे संदर्भ घेवन उलयतालो आनी कदम सरांनी एक सुंदर गजाल सांगली आनी म्हत्वाची गजाल सांगली की जेन्ना गोंयचे फ्रिडम मुवमेंट चलतालो, लिबरेशन मुवमेंट चलतालो तेन्ना तांच्या स्वता तांचो बापूय ह्या आमच्या गोंयच्या लिबरेशनाच्या निमाण्या खिणाचो एक गवाय आशिल्लो, साक्षीदार आशिल्लो. तांणी वेगवेगळ्या ऋषींची संदर्भ घेतलो, उल्लेख केलो. वेगळे वेगळे कॅरेक्टर्स जी महाभारतां भितर रामायणा भितर आयल्या तांचो उल्लेख केलो. तातूंतलो एकूच उल्लेख तांणी केलो ना तो हांव करता, कारण तो तांकां लागता आनी तो म्हळ्यार सुदामा. कारण एक बरे इश्ट कदम सर, जशे जाणट्यांचे उदय बाबाचे, नागेश बाबाचे, तशेंच आमच्या सारक्या भुरग्यांचे आनी आत्तांच्या ऐश्वर्या सारक्या किंवा तन्वी अन्वेषा सारक्या भुरग्यांचे तांणी वेगळ्या वेगळ्या ऋषींचो उल्लेख केलो. पण ह्या सगळ्या ऋषी परस कदम सर हे चड हुशार, कारण ते आधुनीक ऋषीचे बापूय. पुस्तकाचे प्रकाशन खीण लागीं पावला, पूण ताचे पयलीं मानेस्तान सगळ्या माचे वयल्या फुलांनी येवकारया. हांव मागतां बाय तन्वी हांचे कडेन. बाय द वे कदम सरांनी आनी एक उल्लेख केलो रोटी बेटीचो. परंपरा कितलीशींच वर्सांची आनी ही परंपरा रोटी बेटीची कदम सरांनी अजून चालू दवरल्या. रोटी तन्वी तुजे कडेन मागतां तुमी नागेश बाबाक फुलांनी येवकार दिवचो. मागतां बाय ऐश्वर्या कडेन तांणी उदय बाबांक फुलां भेटोवन येवकारीत करचे. तेच प्रमाणे बाय स्नेहा आसा आमचे मदीं, तांणी संदेश बाब प्रभुदेसाय हांकां फुलां भेटोवची. तन्वी कडेन परतून एक फावट मागता तांणी डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांकां फुलांचो येवकार दिवचो. आनीक बाय ऐश्वर्या कडेन मागता तांणी कदम सराक फुलांनी येवकार दिवचो. ह्या पुस्तकाची चड उमळशीक म्हाका कदम सरा परस ऐश्वर्याक चड लागिल्ली. केन्ना लागिल्ले फेसबुकाचेर पोस्ट करपाक, आनी आयज ताज्या खातीर उमेदीचो दीस. ऐश्वर्या तुजे खातीर मुद्दाम कदम सर. आनी आतां पुस्तकाच्या प्रकाशनाचो खीण म्हाजे वयल्या सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता तांणी पुस्तकाचें अनावरण करचें. देशबाब कादंबरी प्रकाशीत जाल्या. हातूंत भितर कितें आसा हाजी उमळशीक आमकां सगळ्यांक लागली आसतली. आनी जंय जंय साहित्यीक उमळशीक आसा थंय थंय डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार आसा, हनुमंत बाब चोपडेकार. नमस्कार. संजना प्रकाशनान प्रकाशित केल्ल्या कादंबरीकार देविदास कदम हांच्या भुईपूत हे कादंबरीच्या विमोचन सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आमचे वडील साहित्यीक स्वातंत्र्य झुजारी नागेशबाब करमली, कार्यावळीचे अध्यक्ष नागेशबाब करमली, मुखेल सोयरे उदयबाब बेमरे, संदेशबाब प्रभुदेसाय, अग्निबाई, स्वतः लेखक, मुखार बशिल्ले ज्येष्ठ साहित्यीक, तरणाटे विद्यार्थी, शिक्षक, देविदास कदम हांची घरची, सोयरे, पत्रकार भावांनो आनी भयणांनो. देविदास कदम हांणी
कोंकणी कादंबरीक महाबळेश्वर सैल ज्या पद्दतीन वळख करून दिता तशे पद्दतीची एक वेगळी वळख करून दिवपाचो प्रयत्न हालीसराक केल्लो आसा. सातत्य आनी संयम अश्यो दोन म्हत्वाच्यो गजाली तांच्या लेखन शैलींतल्यान किंवा एकंदर साहित्य साधनेंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आयज तुमच्या सगळ्यांच्या दिव्य उपस्थितीन तांच्या भुंयपूत ह्या महत्वाच्या आणि एम्बिशियस अशा पद्धतीच्या कादंबरीचे प्रकाशन जाता आणि संजना प्रकाशन ते प्रकाशित करता, कारण अशा तरेच्या महत्वाकांक्षी साहित्यीक प्रकल्पांक उजवाड दिवपाचें काम कुशीक रावून सातत्यान दिनेश बाब करीत आयिल्लो आसा आणि आयजूय लेगीत तेच करता. तुमी तुमची नदर मारून पळोवं येता. इश्टानो, ह्या कादंबरीची एक सुपुल्ली वळख तुमच्या मुखार करपाची एक महत्वाची जापसालदारकी म्हजेर आयिल्ली आसा. तांणी सुरवातेक आपल्या प्रस्तावनेंत आपल्या येवकाराच्या उलोवपांतल्यान एक सांगिल्लें आसा, इतिहासाचेर जेन्ना अभ्यास करता आनी इतिहासीक संदर्भ घेवन इतिहासीक फाटभुंयेचेर एक कादंबरी बरोवपाची आसता तेन्ना वाघाच्या तोंडान हात घातिल्ले बरी जाता, शिवाच्या तोंडान हात घातिल्ले बरी जाता. हांवें हाच्या पयलीं जायत्या पुस्तकांची वळख केल्ली आसा. अशा तरेच्या साहित्यीक कार्यावळींनी साहित्याचेर उलोवप केल्लें आसा, पूण म्हज्या खातीर ही सगळ्यांत मोठी परीक्षा आशिल्ली. कारण एक दगदगीक वास्तव्य आणि सर्जनशील साहित्यीक ताजेर आपल्या कल्पनेचो साथ चडोवन एक साहित्य कृती निर्माण करता तेन्ना एक समीक्षक म्हणून, एक अभ्यासक म्हणून ताजो अभ्यास करता आसतना एक जतनाय घेवची पडटा. कारण ही जी लेखकान थोडीशी सर्कस केल्ली आसा, म्हणजे वास्तवतायेन 18 जून 1946 दिसा पासून 31 मे 1957 ह्या कालखंडाचो तो इतिहास जो आसा, दगदगीत इतिहास, जातून जायत्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपली समिधा भेटयली ह्या होमकुंडान, ताजो तपशील घेवन एक कादंबरी रचपी देविदास कदम आणि ताजेर अभ्यास करपी आणि त्या कादंबरींतल्यो खाची कुंचे जे आसा, कादंबरींतल्यो साबार ज्यो गजाली आसा त्यो तुमच्या मेरेन पावयता आसतना म्हजी जापसालदारकी वाडटा अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव एक मांडणी करता. हांगासर जेन्ना हांव हें पत्रक पळयता तेन्ना म्हाका 15 मिनटां ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाची संद दिल्ली आसा आनी हांवूच एक असो आसा जेका 15 मिनटां मेळिल्ली आसा. बाकीच्यांक सगळ्यांक 12 वा 3 वा 2 अशा पद्दतीची मिनटां मेळिल्ली आसा. म्हणटकूच एक 15 मिनटां भितर ह्या कादंबरीची एक ल्हानशी सुपुल्ली मांडकुलीशी वळख तुमच्या मुखार मांडटा. ह्या कादंबरीचें कथानक मांडपाक हांगासर उपस्थित ना. ते तुमी वाचूं येता कादंबरी ती, आनी कादंबरी वाचल्या उपरांत हांव जें कितें म्हणटा, हांव कितें सांगता ताजे कडेन तुमी तुळा करूं येता अशें तुमचे कडेन हांव मागतां. इश्टानो, अंतरंग आनी बाह्यरंग अशा 2 रुपांतल्यान ह्या कादंबरीची वळख हांव तुमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करता. ह्या कादंबरीचे जे मुखपृश्ठ आसा ते ज्येष्ठ पत्रकार बशिल्ले आमचे चित्रकार आदरणीय श्रीधरभाई बशिल्ले आसात. श्रीधरभाईन हाज्या पयलीं शेकड्यांनी पुस्तकां कवर दिल्ले आसा किंवा मुखपृश्ठ दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की भुंयपूत हे कादंबरीक सुद्दां मुखपृश्ठ दिता आसतना म्हजी जी गत आतां जाता, लेखकाची गत जी कादंबरी बरयतना जाल्ली त्याच पद्दतीची गत तांची जाल्ली आसतली. कारण हो योदो मोठो दगदगतो इतिहास आनी त्यागाचो इतिहास, ध्येयाचो इतिहास, समर्पणाचो इतिहास जेन्ना 309 पानांच्या एक कादंबरी लेखक मांडटा तेन्ना फकत आपल्या चित्रांच्या माध्यमांतल्यान तें सगळें तो आकान जो आसा तो मांडप हें सोंपें काम न्ही. हांगासर भुंयपुताचो जो अनुस्वार आसा पळय तो मुक्ती देवतेचो तो उदेल्लो सूर्य अशा पद्दतीचो कितें तरी विचार चित्रकार श्रीधरभाईन केल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. हांगा बाह्यरंग म्हणटा आसतना ह्या कादंबरीच्या सुरवातेक लेखकान ही कादंबरी कोणाक ओपल्या ती पळयात. तातूंतल्यान कादंबरीकाराचें प्रयोजन, हेतू, इंटेन्शन, कित्याक लागून ही कादंबरी तांणी रचपाक घेतली, हात घातलो त्या विशयाक. लेखक म्हणटा, गोंय मुक्ती पासत जाणी घाम गळयला, आपले रगत साणयलां त्या तमाम स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी तांच्या घरच्यांक. हांगा 2 म्हत्वाचे घटक आसा. स्वातंत्र्य सैनीक जाणी घाम गळयला, रक्त व्हांवयला, मार खाला, बंदखण भोगल्या आनी तातूंत ते बंदखणीन पडल्या उपरांत, ते अज्ञातवासान गेल्या उपरांत ताच्या फाटल्यान घरच्यांचे जे हाल जाल्या, तांणी जो त्याग केला, तांणी जी समर्पणाची वृत्ती दाखयल्ली आसा, त्या गजालीचेरूय हांगासर लेखक आपलें लक्ष केंद्रीत करपाक सोदता. ही गजाल तुमच्या अर्पण पत्रिकेंतल्यान स्पश्ट जाता.
दुसरी महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो लेखक जो आसा तो तुमच्या आमच्या सारकिल्लो लेखक न्ही. हो वाचकाक, समीक्षकाक वा उदयबाबा सारकिल्ल्या ज्येष्ठ लेखकाक सुद्धा पिट्टा. बरोवपाची जी प्रक्रिया चालू आसा तेन्नाय बी आनी बरोवन जाल्या उपरांत सुद्धा आपली साहित्य कृती तुम्ही वाचात अशें म्हणून मुजरत तो पिडीत रावता. हांगा जे विद्यार्थी बशिल्ले आसा तांकांय बी तो अणभव आयिल्लो आसतलो. तुम्ही माझे साहित्य वाचला का वाचूंक ना वाचपाक जाय, तुझ्या सारकिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ते वाचपाक जाय, तुझ्या सारकिल्ल्या शिक्षकांक ते वाचपाक जाय असो हट्ट करपी हांवें रवी पंडिताक पळोवंक ना, हांवें बाकीबाब बोरकराक पळोवंक ना प्रत्यक्षात, तांकां तांची भेट म्हाका जावंक ना. पूण हे सुद्धा अशाच पद्दतीन आपल्या साहित्याचेर उपाट प्रेम करताले हें हांव आयकून जाणा. आनी तशाच तरेचो प्रेम हांगासर देविदास बाब आपल्या साहित्य कृतीचेर करता आनी ताका लागून मुजरत एक संवाद सातत्यान एक संवाद ते सादतात आनी तातूंतल्यानूच म्हाका दिसता स्फूर्त घेवन सेगीतपणान कादंबरी सारकिल्लो अशे तरेचो हो आव्हानात्मक प्रकार ते सेगीतपणान सातत्यान मुखार व्हरता कोंकणी साहित्याच्या मळाचेर अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून प्रतिक्रिया घेतात ते. एक प्रतिक्रिया आसा, प्रस्तावना म्हणिना ताका नागेश बाब करमलीची, ताचो माथाळो तुमचे खातीर वाचता हांव, ताका बाह्यरंग म्हणटा. आमच्याच इतिहासाचे काल्पनिक चित्र, ही कादंबरी म्हणजे आमच्याच इतिहासाचे काल्पनिक चित्र अशा पद्दतीन नागेशबाब करमली हे कादंबरीचेर आपली प्रतिक्रिया दिता. दुसरे सुवातेर ज्येष्ठ साहित्यीक अभ्यासक विचारवंत ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे कथा झुजाऱ्यांच्यो व्यथा कुटुंबाच्यो अशा माथाळ्यान हे कादंबरीचो गौरव करता. जाल्यार पत्रकार आनी सदांच चिकित्सक नदरेंतल्यान प्रत्येक गजालीक पळोवपी एक विचारवंत संदेशबाई बरयता, आमच्या सुवार्थी वृत्तीची लज काडपी कश्टकरी भुंयपूत आनी धुवांची त्यागाची काणी. म्हणजे भुंयपूत ही कादंबरी प्रकाशीत जावच्या पयलीं ह्या अभ्यासकांनी, ह्या विचारवंतांनी, ह्या साहित्यिकांनी, ह्या आस्वादकांनी कादंबरी वाचिल्ली आसा आनी देखून तांच्यांनी अशा तरेच्यो प्रतिक्रिया दिल्या. तातूंतल्यान म्हज्या सारकिल्ल्या अभ्यासकाची, समीक्षकाची उत्कंठ ह्या कादंबरी बद्दल वाडली. आनी जेन्ना हांवें कादंबरी हातांत घेतली, इश्टानो खरें सांगता, म्हजी घरकान्न हांगासर आसा, सकाळी कादंबरी हातांत घेतली, रातच्या 9:30 कादंबरी हातांतल्यान सकयल दवरली आनी जेन्ना कादंबरी सकयल दवरली तेन्नाच्यान म्हजें विचारचक्र सुरू जालें. विचारचक्र सुरू जालें हेच गजालीक लागून की केदो मोठो अभ्यास ह्या लेखकान केल्लो आसा. आतांच आपलें मनोगत व्यक्त करतना तांणी सांगलें की अशा तरेचे महत्वाचे विशय जेन्ना हातांत घेवन ताजेर कादंबरी सारकिल्लो साहित्य प्रकार बरोवपाचो जेन्ना विचार करता त्या वेळाचेर मोठें संशोधन करचें पडटा. हांगासर डॉक्टर प्रकाश पर्येकार सारकिल्ले संशोधक बशिल्ले आसा आनी विद्यार्थी आसा, कांय विद्यार्थ्यांनी संशोधनाक सुरवात केल्ली आसा. डॉक्टर हळर्णकर बशिल्ले आसा सोशियोलॉजी विभागाचे विद्यापीठांत. तांकां खबर आसा संशोधन म्हणजे कितें तें. म्हणजे 18 जून 1946 ह्या दिसा पासून जो क्रांती संग्राम सुटके झुजाचो सुरू जाता ताचो खोलायेन अभ्यास करप आनी 31 मे 1957 मेरेनच्या कालखंडाचेर उजवाड घालपी कादंबरी आनी तातले तातूंत तुमकां अजाप दिसतलें वास्तवतायेन जे सुटके झुजारी प्रत्यक्षान जाणी रक्त साणयलें, त्याग केलो वा बंदखण भोगली, नागेशबाब करमली सारकिल्ले, तर तांचोय बी उल्लेख कळत नकळटा. हांगा मोठें आव्हान आसता. म्हणजे कल्पनेतली पात्रां, ताच्या मनातली पात्रां, ताचे मानस पुत्र वा मानस कन्या हांकां सगळ्यांक चित्रीत करता आसतना वास्तवतायेंतली पात्रां आनी घडून गेल्या इतिहासाचेर भाश्य करप हें एक आव्हान आसता आनी तें तांकां ह्या कादंबरींतल्यान पेललेलें आसा. हाचें कारणूच अशें आसा की तांचे मदीं एक गिरेस्त प्रतिभेचो एक धनी आसा. तांचे कडेन एक जल्मजात अशे तरेची प्रतिभा आसा, लेखन शैली आसा. त्या लेखन शैलीच्या मालवजाचेर आनी प्रतिभेचेर ते अशा पद्दतीची साहित्य कृती झेलपाक शकता. इश्टानो, पुर्तुगीज वसाहतवाद आणि सालाजारची दडपशाही ह्या एका विचित्र कचाट्यान सापडिल्ल्या गोंयच्या त्या इतिहासीक स्थित्यंतरांचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न लेखक आपल्या हे कादंबरींतल्यान करता. म्हणजे सुटके झुजान वांटो घेतिल्ले जे तरणाटे सळसळट्या रक्ताचे आसात, तांचें योगदान आसत, तांची निश्ठा आसत, तांचो त्याग आसत, तांची समर्पणाची वृत्ती आसत, कुटुंबा कडेन तांचें जें दायित्व आसा तें कुशीक सारून जे पद्दतीन जीण जगता अज्ञातवासान, रानावनान, ते साबार गजाली लेखकान खूब फिशालकायेन हे कादंबरीत मांडले अशें म्हाका दिसता. मुखेलतायेन ही कादंबरी जी आसा ती निळूबाब आनी आबोले ह्या दाम्पत्याच्या भुरग्या बाळांच्या भोंवतणी घुंवता. तुमकां अजाप दिसतलें, कारवार वाठारांत, काणकोण वाठारांतलो निळूबाब आनी आबोले हांचो व्हडलो पूत राघव, ताच्या नंतर पूत केशव, सुकांती ही चली जिचो घोव नारायण, शारदा ही अनेक चली जाचो
जिचो घोव दिनानाथ हे साबार जाण शिकता सवरता आनी ज्या त्या वेळाचेर कमोवन घरान हाडून घर परिवार सांबाळपाची परिस्थिती आसता अवतिकाय आसता अशाच वेळाचेर खंयच्यान तरी एक आत्मस्वर जागो जावन ते स्वतंत्र झुजाच्या होमखणान उडी मारतात. घर परिवार कुटुंब सगळे सोयरे हांचे कडच्यान वेगवेगळे पद्दतीची समजावणी जाता, विरोध जाता, पूण वातावरण इतलें आसता. नागेशबाब करमली आपल्या कवितेंतल्यान एकी कडेन म्हणटा की ते भार येवपाचे दीस परत इंग्रेज जावन पेटपाचे आसा. म्हणजे नागेशबाब करमली त्या भारांतल्यान गेल्लो आसा ती वेगवेगळे तरेची धुंदी आशिल्ली आनी त्या धुंदीच्या त्या वयवाटान जे जे तरणाटे जेंका तो आत्मस्वर आयकुपाक आयलो त्या वेळाचेर ते ह्या स्वतंत्र झुजाच्या होमखणान तांणी उडी घेतली आनी तांणी उडी घेतल्या नंतर तांच्या वाट्याक जे जीवन आयलें, जी बंदखण आयली, जो मार आयलो तो आसाच, पूण तातूंत तांच्या घरान बायलांक भुरग्यांक जे जे कितें सहन केलें करचें पडलें ते हांगासर लेखकान चित्रायल्लें आसा. म्हणजे विचार करात, इतिहासीक घटना प्रसंग आनी तातूंतलें पावित्र्य, इतिहासीक घटना प्रसंग आनी तातूंतली जी वास्तवता जी आसा ती एके सायडीक सांबाळप आनी दुसरे सायडीक सर्जनशील साहित्य जें आसा ताज्या मालवजाचेर ही साहित्य कृती उबी करप ही एक वेगळे तरेची कसरत लेखकान केल्ली आसा. आतां तुमकां सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे एक संशोधन दिश्टी पडटा, उपाट सर्जनशीलता तांच्या ह्या कादंबरीत दिश्टी पडटा, उत्कंठावर्धक अशे तरेचे कथानक तांणी चित्रायल्लें आसा आनी एक फिशाल अशा पद्दतीची कलात्मकता ही कादंबरीन म्हाका पळोवपाक मेळटा. तुमी ती मुजरत वाचची अशें म्हाका दिसता. संघर्शाची तरेकवार रुपां म्हाका दिश्टी पडटा ही कादंबरी. कादंबरी नॉवेल जो आसा इट इज अ फिक्शनस प्रोज म्हणटा, डिलिंग विथ एन नंबर्स ऑफ इन्सिडेंट अँड कॅरेक्टर फोकसिंग ऑन नर्चरिंग अल्टिमेट क्लायमेट अशा पद्दतीन कादंबरीची व्याख्या आमी वाचिल्ली आसा. आनी हांगासर लेखक वेगवेगळ्या पात्रांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या घटना प्रसंगाच्या माध्यमांतल्यान एक गजाल सांगपाक सोदता ती इतलीच की हे गोंय जे पारतंत्र्यान पडिल्लें आसा, गुलामगिरीच्या साखळ्यान जें आसा गुरफटिल्लें आसा, त्या गोंयाक मेकळें करपाक लागून जे जे तरणाटे भितर पडले त्या तरणाट्यांची आनी तांच्या कुटुंबाची ही व्यथा वेदना मांडपाचो प्रयत्न आपण करता. हे प्रामाणीकपणान लेखक कळत नकळटाच आपल्या निवेदनांतल्यान कळत नकळटा सांगता प्रत्यक्षान सांगिना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे एके पद्दतीन तो संघर्श रानावनांत फिरपाचो, खंय तरी सशस्त्र क्रांती मुखार व्हरपाचो आसत किंवा सत्याग्रही पद्दतींतल्यान अहिंसक पद्दतींतल्यान हो विचार व्हरपाचो आसत आनी कुटुंबा कडलो संघर्श, ह्या दोनूय पद्दतीचो संघर्श हांगासर देविदास बाब कदम आनी भुंयपुदे कादंबरीन मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका सगळ्यात बरी गजाल तांच्या ह्या कादंबरीन दिसली ती अशी, गोवा काँग्रेस कमिटी स्थापन करपी टी.बी. कुन्ना आसत, 18 जून 1946 ह्या दिसा क्रांतीजोत पेटोवपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आसत, मिनेझीस ब्रागंजा आसत, नागेशबाब करमली आसत, लक्ष्मीकांत बेमरे आसत, मनोहर प्रभुदेसाय आसत, पुरुषोत्तम काकोडकर आसत जाणी गोवा सेवा संघाची स्थापना केली, पुंडलीक गायतोंडे आसत जाणी पुर्तुगीज राज्य वेवस्थेक यू प्रोटेस्ट म्हणून आपलो प्रोटेस्ट करता अशा पद्दतीन एक आव्हान उबें करपी अशें ताचो पुंडलीक बाब गायतोंडे आसत जो परत एकदा काणकोण वाठारांतलो आसा, विश्वनाथ लवंदे आसत आझाद गोमंतक दलाचे. ह्या सगळ्यांचो संदर्भ हे कादंबरीन येता आनी सगळ्यात बरी गजाल, सगळ्यात कलात्मक गजाल म्हाका ह्या लेखकाची दिश्टी पडटा ती खंयचेच ताजे कल्पनेतले पात्र जे आसा ह्या कॅरेक्टरां कडेन, ह्या व्यक्तिरेखीं कडेन, इतिहासीक व्यक्तिरेखीं कडेन डायरेक्ट संवाद सादिना, तांचे कडेन संपर्क करिना. तर कळत नकळटा हे जे सुटके झुजारी जे कोण आसात, आतां धरुया की राघव, केशव, दिनानाथ, नारायण, रमाकांत, यशवंत, हे जे तरणाटे सुटके झुजान पडिल्ले आसा ते तांच्या वावरांतल्यान स्फूर्त घेवन खंय तरी हांगासर वावर करता. म्हणटकच तांच्या वावरांतल्यान इन्स्पिरेशन घेवन हांगासर ते काम करता आसतना लेखक कळत नकळटा हांच्या विचारांतल्यान, हांच्या चर्चेंतल्यान तांच्या कार्याचो गौरव करता आनी ह्या इतिहासाची दखल अतिशय कलात्मक पद्दतींतल्यान घेता. खरें म्हणजे हें आव्हान आसता तें हेंच की इतिहासांतल्या पिरियोडीक खंयच्याय गजालीक जेन्ना हात घालता तेन्ना वागाच्या तोंडान हात घातिल्ल्या वरेन अनुभव येता तो होच की हांगासर जर मातशें कितें जर वेताक चुकलो जाल्यार वावाक चुकता त्या पद्दतीन हांगा जर चुकलो आसत जाल्यार एकंदर कादंबरीचो ग्राफूच, एकंदर कादंबरीचें मूळूच जें आसा तें हालपाची शक्यता आसता. म्हणून लेखकान ही गजाल जी आसा ताजेर बरो विचार करून ताजेर भाश्य केल्लें आसा वा तशा पद्दतीन ती कादंबरी उबी केल्ली आसा. एक म्हाका प्रश्न पडलो ही कादंबरी वाचता आसतना, 14 वर्सां उसराक गोंय मेकळें जालें, म्हणजे 1947 वर्सा गोंय भारत स्वतंत्र
जालो आणि 1961 वर्सा गोंय स्वतंत्र जालें आणि पुराय भारत देश स्वतंत्र आसा अशा वेळाचेर गोंयच्या स्वतंत्र झुजाचें हें रण पेटलेलें आसा अशे परिस्थितीन हो जो आकांत प्रत्यक्षान अणभवला नागेशबाब करमली सारकिल्ले आसत जे संवेदनशील कलाकार आनी कवी बी आसत आणि कितलेशेच सुटके झुजारी जे स्वता लेखकूय जावन आसत पूण अशा पद्दतीन सर्जनशील साहित्याच्या माध्यमांतल्यान तो कालखंड तो आकांत कोणीच बरोवना काय कितें म्हणून अभ्यास करपाचो प्रयत्न केलो कोंकणीन आसत मराठीत आसत इंग्लिशींतल्यान आसत सर्जनशील म्हणजे ललीत साहित्याच्या माध्यमांतल्यान मांडला काय कितें आनी म्हज्या लक्षांत आयलें की मुक्तेश्वर मराठी आणि सत्याग्रही नावाची एक मराठी कादंबरी 2012 वर्सा उजवाडाक हाडली आणि हातून वाळपय सत्तरी वाठारांतल्या चित्पावणी ब्राह्मण समाजातलो एक तरणाटो त्या वेळाचेर म्हणजे कल्पनेतली काणी आसा ती वास्तवतायेची फाटभूंय आसा ताका अशा पद्दतीची मुक्ती संग्रामाचेर आदारीत ताणें कादंबरी बरयल्ली आसा सुभाष बेंडे तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचें गोंय आमकां जाय नांवाची कादंबरी म्हणजे मुक्ती पूर्व काळ आणि मुक्ती उपरांतचो काळ अशा दोनूय कालखंडाचो एक वापोव नियाळ ताणें आपल्या कादंबरींतल्यान घेतला परत एकदा कल्पनेच्या मालवजार बरिल्ली इतिहासीक संदर्भ आशिल्ली कादंबरी आणि जिणे गंगोदाचे पाणी ही रेखा मिरजकरांची मराठी कादंबरी जी शारदाताई सावयकर हांच्या जिणेचेर आसा म्हणजे एके पद्दतीन आत्मचरित्रात्मक कादंबरी ती आसा पूण शब्दांकन तिका रेखा मिरजकर हांणी केल्लें आसा आणि जेन्ना कोंकणी भाशेच्या माध्यमांतल्यान विचार करता तेन्ना ह्या कालखंडाचेर अशा पद्दतीची कादंबरी कोणी बरोवना आमी युगसावार आमकां खबर आसा इन्क्विजिशनाच्या विशयाचेर बरयल्ली आसा व्हडले गाय उदयबा भेंब्रेची कादंबरी आसा पूण ह्या विशयाचेर बरोवना दिपत्कार नांवाची इतिहासीक संदर्भाची कादंबरी लक्ष्मीदास बोरकर हांणी बरयल्ली आसा पूण ती कादंबरी म्हणच्या परस ती एक ल्हानशी नवलिका आसा दिपत्कार दिपाजी राणेच्या एकंदर कर्तृत्वाचेर बरयल्ली ती कादंबरी आसा म्हणजेच अशें की गोमंतकीय मराठी आणि कोंकणी कादंबरीकारांनी किंवा बरोवप्यांनी ह्या कालखंडाक हात घालपाचो कित्याक लागून प्रयत्न केलो ना असो जेन्ना जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना म्हाज्या लक्षांत अशें येता की हें आव्हान पेलपाक आमचे लेखक फुडें सरले ना म्हणजे दळवी फडके चंद्रकांत काकोडकर सारकिल्ले कादंबरीकार किंवा इवन बाकीबाब बोरकरान सुद्धा भावीन मावळता चंद्र सारकिल्ल्यो कादंबरी बरयल्यो पूण तातूंत सुद्धा एक रंजनवादाक हात घालपी शृंगाराक हात घालपी मनोरंजनाच्या माध्यमांतल्यान कादंबरी रचपी अशा पद्दतीचो विचार केला पूण वास्तवीक अशा पद्दतीचे जे भांडवल आमचे कडेन आशिल्लें स्वतंत्र झुजाचें ताजेर कादंबरी रचली ना हाजे फाटल्यान खंय तरी तें आव्हान पेलपाक ह्या लेखकांनी फुडो केलो ना अशें म्हाका दिसता कादंबरीचेर उलोवपा सारकिल्लें खूब आसा 2-3 मुद्दे मांडटा आनी थांबता हे कादंबरीन मुखेल अशें कथानक ना जायतीं उपकथानकां आसा लेखकान सांगला त्या पद्दतीन फ्लॅशबॅक पद्दतीन विचार मांडलेलो आसा पूण महत्वाची गजाल म्हणजे एक कपयाळें जशें गुच्छें तशा पद्दतीन किंवा शिवचें तशा पद्दतीन एक पात्र दुसऱ्या पात्रा कडेन जेन्ना संपर्क सादता तेन्ना त्या पात्राचें चित्रण किंवा त्या व्यक्तिरेखीचें चित्रण ताच्या भाव भावनेचें चित्रण ताच्या वेदना संवेदनेचें चित्रण ताजे नंतर 3ऱ्या 4थ्या 5व्या 6व्या अशा पद्दतीन गुथीत हो लेखक वता आनी निमणे गाणे आमच्या लक्षांत येता एक अप्रतीम अशे तरेचो कॅनवास ह्या लेखकान चित्रीत केल्लो आसा जो कॅनवास आमकां कळत नकळटात एकी कडेन व्हरून तोरता आनी ती गजाल जावन आसा स्वतंत्र झुजाऱ्याची ती त्यागाची वृत्ती तांचें तें कार्य तांची ती बंदखण आनी तातूंतल्यान तांच्या परिवारान ज्यो व्यथा वेदना भोगलेल्यो आसा तें दाखोवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न हांगासर लेखक करता म्हणून म्हाका अशें दिसता तातूंतलो राघव आसत केशव आसत नारायण आसत दिनानाथ आसत हे स्वतंत्र झुजारी आसत विठ्ठल साखळकर रमाकांत लाड जयवंत कामत श्रीधर देसाय श्रीराम देसाय अशा पद्दतीचे किंवा एन्थोनी डिसिल्वा अशा पद्दतीचे स्वतंत्र झुजारी आसत म्हाका दिसता 1 आनी 2 खंयच्याच व्यक्तिरेखेक हात घालपाचो प्रयत्न करिनासतना ह्या प्रातिनिधीक स्वरूपाच्या पात्रांच्या वा व्यक्तिरेखांच्या माध्यमांतल्यान ह्या लेखकान त्या काळखंडात ज्ञात आणि अज्ञात अशा तरेन वावर केल्ल्या असंख्य स्वतंत्र झुजाऱ्यांच्या जिविताचेर भाश्य करपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केल्लो आसा आनी तातले तातूंत अपरुपे आसत आबुले आसत सुकांती आसत शारदा आसत विठाबाई आसत अशा वेगवेगळ्या अस्तुरेंचें चित्रण करून परत एकदा कुटुंब वेवस्थेन कुटुंब सांबाळपी ती त्यागी वृत्तीन समर्पित वृत्तीन कार्य करपी तांचोय बी तितलोच सहकार्य तांचोय बी तितलोच तेंको ह्या एकंदर स्वतंत्र झुजाच्या कार्यांत लाभिल्लो आसा हे लेखक प्रामाणीकपणान सांगपाक सोदता अशें म्हाका दिसता शेवटाक 237 पानाचेर लेखक एक
निवेदन करता ते तुमच्या मुखार मांडटा आनी थांबता. दातूंतल्यान लेखकाच्या अंतर्मनान ह्या कादंबरीच्या रचने फाटल्यान खंयचो हेतू आसा तो स्पश्ट जाता. लेखक म्हणटा 237 पानाचेर, स्वतंत्र सैनीक हे फुडाराचो वेध घेवपी द्रश्टे पिशे. आपल्या घरगिरेस्तीचो जिविताचो गोबर जातलो हाची जाण आसून मुक्ती होमकणान उडी घेवपी स्वतंत्र पिशेच ते. कारण ते जाण आसले ते पिशेपणूच तांच्या आवय भुयेचे भांगर करतले, ते पिशेपणूच तांच्या आवय भुयेचे भांगर करतले, तांच्या जल्माचे सार्थक करतले. लेखक स्वता ह्यो साबार गजाली स्वतंत्र झुजाऱ्यांच्या जिविताच्यो लेखक स्वता अणभवता. कितलेशेच दीस म्हाका दिसता हो साबार अणभव जो आसा तो संवेदनशील काळजार तांच्या झेलिल्लो आसा तांच्यांनी. ते स्वता त्या प्रक्रियेंतल्यान कळत नकळटात गेल्ले अशें अशें म्हाका दिसता आनी तातूंतल्यानूच अशा पद्दतीच्या अप्रतीम कादंबरीची रचना तांचे कडच्यान जाल्ली आसा. म्हणजे अजाप दिसतलें तुमकां भगत सिंग, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद, लाला लजपत राय, म्हणजे 1920 साकून 1947 मेरेन भारतीय स्वतंत्र लढ्यान ज्यो ज्यो घडामोडी घडल्यो, जी जी इतिहासीक आनी सामाजीक स्थित्यंतरां घडली, ताजो पट जो आसा तो चर्चेक कळत नकळटाच ह्या व्यक्तिरेखेंच्या मदीं येता. आनी एक संघर्श असो दिश्टी पडटा. लोंढा हांगासर जे स्वतंत्र झुजारी एक वेगळे पद्दतीची मांडणी करता. कारवार, बेळगांव ह्या वाठारांत लेखकान जतनाय घेतिल्ली आसा. खंयच्याच राजकीय पक्षांची थंयसर दखल तांणी घेवना. इतिहासान नोंद जाता जी वेगवेगळ्या विचारसरणीचे वेगवेगळ्या आयडियोलॉजीचे राजकीय पक्ष सक्रिय आशिल्ले. 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जाल्यार तेरेखोल, पत्रादेवी, करंजोळ, कारवार वाठारांत म्हणजे काणकोण वाठारांतल्यान सत्याग्रही वांगडाच भितर सरिल्ले. म्हणजे एक नेट करचो आनी त्या नेटाच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी स्वतंत्र्याक हरावचो असो विचार चलिल्लो. तेन्ना सुद्धा वेगवेगळे राजकीय पक्ष सक्रिय आशिल्ले. लेखकान जतनाय घेतले की राजकीय पक्षांचे प्रचारकी भुमिकेंतल्यान आपण कांयच बरोवचो ना म्हणून. आनी म्हणून ही कादंबरी एक वेगळ्या पावण्याचेर वता अशें म्हाका दिसता. स्वतंत्र झुजारी सुरवातेक अहिंसावादी तत्वांतल्यान सत्याग्रही चळवळ करपाक सोदता. पूण जेन्ना ह्या सत्याग्रहाची भाशा, अहिंसेची भाशा जेन्ना पुर्तुगीज राजवटीक कळना, जेन्ना 55 वर्सां 15 ऑगस्टाक जेन्ना अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान भितर सरपी निशस्त्र सत्याग्रहींचेर जेन्ना तुबगांचे फार जाता, तांच्या रक्तबंबाळ करून तांकां सोडटा, कितलेशेच लोक आपल्या जिवनाचो बळी दिता, त्याग करता, ती भाशा कळना. अशा वेळाचेर एक वेगळे तरेची एक चर्चा तांचे मदीं चलता. तातूंतल्यान अहिंसावादी तत्वांतल्यान फुडें वचचें की सशस्त्र क्रांतींतल्यान गोंय मेकळें करपाक फुडें सरचें. हो जो मानसिकतायेचो जो भाग आसा तोवूय बीन लेखकान खूब कलात्मक पद्दतीन हे कादंबरीत चित्रायल्लो आसा. मुजरत ही कादंबरी वाचात. 309 पानांच्या हे कादंबरी भितर लेखकान आपले काळीजूच व्यक्त केल्ले आसा काय कितें अशें म्हाका दिसता. अशें म्हणटात की द कम्युनिटी वीच फॉरगेट देअर पास्ट दे डोंट हॅव फ्युचर. लेखकान सातत्यान प्रयत्न केल्लो आसा, हट्ट केल्लो आसा की आमी आमच्या इतिहासाचेर नदर मारपाक जाय. इतिहासांतल्यान स्फूर्त घेवन वर्तमान काळांत स्थिर जावन आमी भविश्याचो वेध घेवपाक जाय. हो हट्टहास ताणें आपल्या ह्या कादंबरींतल्यान केल्लो आसा. म्हणून मुजरत ही कादंबरी वाचची, आमच्या इतिहासाचेर नदर मारची, आमची मुळां आमी कातरची न्ही. तशें केलें आसत जाल्यार आमकां फुडार मेळचो ना हें कळत नकळटाच हो लेखक सांगपाक सोदता. एक कविता आसा बाकीबाब बोरकरांची, भारतीय ध्वजा म्हणून. ते कवितेंतल्यान बाकीबाब बोरकर म्हणटा, भारतीय ध्वजा म्हज्या जागरे बेगीन जाग, भारतीय ध्वजा म्हज्या जागरे बेगीन जाग, दर्या वेळ खंगता तुजी सोबीत एक बाग, भारतीय ध्वजा म्हज्या जागरे बेगीन जाग. बाकीबाब बोरकरान ह्याच कालखंडान बरयल्ली ती कविता आसा. पायजणा ह्या 1960 वर्सा प्रकाशीत जाल्ल्या कविता जाल्यान तिचो आस्पाव आसा. आनी भारतीय ध्वज जो स्वतंत्र जाल्लो आसा, भारतीय संविधान लागू जाल्लें आसा, अशा वेळाचेर भारतीय ध्वजाक वा राजकर्त्यांक बाकीबाब बोरकर त्या कवितेंतल्यान सांगता, भारतीय ध्वजा जाग रे बेगीन जाग, दर्याच्या वेळेचेर खंगताय जी तुजी सोबीत सुंदर बाग म्हणजे गोंय, तिका मेकळें करपाक लागून. म्हणजे हीच भुमिका आमच्या स्वतंत्र झुजारांनी बाळगिल्ली. आपल्या कार्यातल्यान बोवाळ करून खंय तरी आकांत करून भारतीय ध्वजाक, भारतीय राजसत्तेक खंय तरी दखल घेवपाक लावपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी तोच प्रयत्न लेखक समजता आनी आपली एक अप्रतीम कादंबरी आमकां तुमकां सगळ्यांक दिता. पूण शेवटाक हांव ह्या कादंबरीच्या शेवटाचेर सातित्मेत ना.
कारण कथा जेन्ना केशव, दिनानाथ आणि श्रीधर हे तरणाटे स्वतंत्र झुजारी करंजोळ वाठारांतल्यान मैसुराक म्हणजे कर्नाटकान वचूंक सोदता, लोंडा, बेळगांव अशा वाठारांत वचूंक सोदता. अशा वेळाचेर पोर्तुगीज सोल्दार तांकां मेळटा, तांच्या हातान बंदूक आसा, म्हणजे ते सशस्त्र क्रांतीची भाशा उलयता त्या वेळाचेर. आणि ते म्हणटा आतां जुटोन वचुया. जुटोन वता, ताज्या पयलीं ते फार मारच्या पयलीं तांचेर गुळयो पडटा, ते झेलतात आनी मरतात. कादंबरी सोंपता. फक्त इतलेंच म्हणटा, जय हिंद, जय गोमंतक, जिंदाबाद. म्हाका दिसता 2-3 वळी कादंबरीच्यो तुमकां तुमच्या वाचकांनी तरी सुचोवपाची गरज आशिल्ली. कारण तुमचें प्रयोजन जें आसा तें एकंदर कथे भशेन एक उंचायचेर व्हरून ती कथा सोंपोवपाचें नाशिल्लें. प्रयोजन अशें आशिल्लें तें 2-3 वळीन हांव सांगूं सोदतां. अश्यो जावं येता आशिल्ल्यो. घडये लेखकाच्या तकलेन आनी एक विचार आसूं येतालो, तो मागीर सांगता, की ते जेन्ना पडटा तेन्ना कादंबरी सोंपता, जय हिंदूच म्हणटा किंवा घोशणा दिता, जिंदाबाद म्हणटा. अशा वेळाचेर पडलेले आसतना सुद्दां तांकां घरादारांतल्या भुरग्या बाळांची चिंता नाशिल्ली. तांचे दोळे उक्ते सताड आशिल्ले, मळबाक पळयताले आनी खंय तरी स्वतंत्र देवता केन्ना उदेतलो हाची वाट पळयतले. आनी तांकां विश्वास आशिल्लो की आमचें रक्त बलिदान जावचें ना, बलिदान जें आसा तें पिड्ड्यार जावचें ना, तातूंतल्यान कितें तरी फळ निश्चित जातलें म्हणून. लेखकान ह्यो 2-3 वळी कित्याक बरयल्यो ना काय? म्हाका दिसता लेखक, हांव म्हणटा ते पद्दतीन, तसो ना, तर तांणी बारीकसाणेन विचार केला की घडये तुमकां भुंयपुताचो दुसरो वांटो प्रसिद्ध करपाचो आसतलो, भुंयपुताचो दुसरो वांटो तुमकां बरोवपाचो आसतलो. म्हणून एका विशिश्ट क्षणार जे अपुरें कशें दिसता, पूर्णत्व येना अशा पद्दतीन ती कादंबरी खंय तरी सोंपता. तुमी वाचात, हांव कितें म्हणटा तें तुमकां निश्चित पडटलें. आनी लेखकाक घडये तशी जर ती कादंबरीचो दुसरो वांटो जर बरोवपाचो आसत जाल्यार बेगिनात बेगीन तो वांटो आमच्या वाचनान येवचो अशे तरेची अपेक्षा बाळगिता. आनीक तुमी सगळ्यांनी म्हाका बारीकसाणेन आयकलो. 12 मिनटाच्या परत जास्त मिनटां हांवें घेतली आसतली, तरी लेगीत हांव आयोजकांक दिनवास दितां आनी म्हज्या ह्या उलोवपाक पूर्णविराम दितां. देव बरें करूं. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार आणि पुस्तकाचेर परीक्षण करतना, पुस्तकाचेर उलयतना निमाणे कडेन सांगलां की पुस्तक मुजरत वाचचें म्हणून. तें सांगपाची गरज नाशिल्ली दोतोर. कारण तुमी ज्या तरेन पुस्तकाची वळख केल्या, सगळ्यांक उमळशीक लागल्या पुस्तक वाचपाची, कादंबरी वाचपाची. आनीक ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याच्या उपरांत पुस्तक हांगा विक्रेक उपलब्ध आसतलें. प्रत्येकान ताची एक तरी प्रत घेवची अशें आमी सगळे मागता. दोतोर हनुमंत चोपडेकार सरांनी वेगळ्या वेगळ्या हांचो संदर्भांचो उल्लेख केलो आनी कविता सुंदर जी तांणी हांगा सादर केली आनी ते कविते फाटली फाटभूंय सांगली. फक्त एक एड करता. भारताच्या ध्वजा म्हज्या जाग रे बेगीन जाग, दर्या देगेर खंगता तुजी सोबिते एक बाग, ही कविता बाकीबाब बोरकारांनी एकदां दिल्लीच्या एका कार्यावळीक गायली. आनी थंय आशिल्ले काकासाहेब कालेलकर ते इतले इमोशनल जाले. तांणी त्या कार्यावळ सोंपले उपरांत आपल्या उलोवपांत सांगलें की ज्या भुंयेचेर इतल्या व्हडल्या तांकीचो कवी जल्माक येता, ती कविता ती भूंय राजकीय नदरेंतल्यान पारतंत्र्यांत उरत, पूण सांस्कृतीक नदरेंतल्यान केन्नाच पारतंत्र्यांत उरपाक शकना म्हणून. गोंयच्या संस्कृतीची, कोंकणी संस्कृतीची गिरेस्तकाय बाकीबाबान ही परंपरा मुखार हाडली. शणैगळ बाबाची परंपरा, दालगादाची परंपरा ती बाकीबाबान चलयली आनी आयज कदम सरा सारके चलयतात. हें आमचें भाग्य. ही कादंबरी जल्माक येता पर्यंत साबार जाणांचो हातभार तिच्या निर्मिणीक लागिल्लो आसा. तांचो हांव उल्लेख करतां. जे हांगा मानेस्त आसात तांणी मुखार येवन आपली अधिकाराची एक प्रत स्विकारची अशें म्हणून मागता. नागेश बाबा आमचे मदीं आसात, सुटके झुजारी साहित्यकार. तांचो भोवमान मागीर जातलो. उदय बाब आसात, तांचोय भोवमान हांगा जाला. आमचे मदीं आसात ह्या कादंबरीचे मुखचित्र रंगयिल्ले श्री श्रीधर कामत बांबोळकार. मागता मुखार येवचे आनीक नागेश बाबांची वस्तुकी ही प्रत स्विकारची. भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, जरी ते प्रकाशक असले जाल्यारय बी तांणी ही प्रत स्विकारची, कारण ही प्रत दिनेश बाब मणेरकार म्हणून ह्या नात्यान स्विकारची. दिनेश बाब मणेरकार साहित्यकार. त्याच प्रमाणे भोवमानेस्त अरुण भट सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक पाविल्ले ना आमचे मदीं. श्री रघुचंद्र भट सेवानिवृत्त शिक्षक, ते आमचे मदीं पाविल्ले ना. भोवमानेस्त शरेंद्र नायक सेवानिवृत्त शारिरीक शिक्षण शिक्षक. आमचे मदीं प्रशांत बाब नायक आसा, तांचे भाव. तांणी स्विकारची प्रत आनी तांचे मेरेन पावोवची म्हणून मागता.
श्री शरेंद्र नाईक हांची प्रत स्वीकारता तांचे भाव प्रशांत बाब नाईक. भोवमानेस्त डॉक्टर शिवराम कामत, सेवानिवृत्त प्राचार्य. या. भोवमानेस्त बी राणे, सेवानिवृत्त उपकार्यदर्शी महसूल खाते. भोवमानेस्त सुमंगला कदम, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका, कदम सरांची बहीण. भोवमानेस्त डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, प्राध्यापक. भोवमानेस्त अरविंद आचार्य, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक. भोवमानेस्त ग्लिनिस डायस, शिक्षिका आमचे मदीं आसा आणि मुखार येवचे आनी आपली भोवमानाची प्रत स्विकारची. भोवमानेस्त डॉक्टर सुशांत रायकर, सराचो विद्यार्थी, आमच्या पैंगीण गांवचो, भलायकेचो दोतोर. भोवमानेस्त अरुणा देसाय, सेवानिवृत्त शिक्षिका. भोवमानेस्त दुर्गेश गांवकर, शारीरिक शिक्षण शिक्षक. भोवमानेस्त संदेश सतरकर. भोवमानेस्त पंढरीनाथ बांदेकर, कृष्णदास शामा गोवा स्टेट लायब्ररी पणजी आणि कर्मचारी. गव्हर्नमेंट तालुका लायब्ररी काणकोण गोवा आणि कर्मचारी. डॉक्टर फ्रांसिस लुईस कोम्स डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी डिरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर नावेली आणि कर्मचारी. तशेंच संजना पब्लिकेशन सांगे गोंय. जशें चोपडेकार सरांनी सारकें सांगलां की कादंबरी वेगळ्या वेगळ्या प्रस्नाच्यो जापो आमकां दिता आनीक ह्या प्रस्नाच्यो जापो सोदता सोदता आमी जेन्ना व्यासपीठा कडेन हांगा येतात तेन्ना आमी पळयतात की भोवतेक जाण जे आसात एक तर तांच्या स्वातंत्र्या भितर गोंयच्या मुक्ती भितर योगदान आसा किंवा ज्यांनी गोंयचो मुक्ती संग्राम आपल्या घरा भितर अणभवला आनी तातूंतलेच एक म्हळ्यार श्री संदेश प्रभुदेसाय. मनोहर अशा व्यक्तिमत्वाच्या ज्यांचें योगदान गोंयच्या मुक्ती पयलीं आनी गोंयच्या मुक्ती उपरांत गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर लाभलां अशें मनोहर प्रभुदेसाय. आनी शोभा वयनी जांकां आख्ख्या गांवां भितर आख्ख्या काणकोण म्हाला भितर आनी आख्ख्या गोंया भितर एक वेगळो मान सन्मान आशिल्लो, ज्यांनी गोंयच्या मुक्तींत आनी गोंयच्या मुक्ती उपरांत कला, शिक्षण, राजकारण अशा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर खूब मोठें योगदान दिलां. अशा शोभा आनी मनोहर हांच्या घरांत जल्मल्लो आनी ज्याच्या जल्मा तारखे भितरच 15 ऑगस्ट आसा असो संदेशबा प्रभुदेसायाचे कडेन मागता ताणें आपलें उलोवप करचें. माझे वेळे मानेच आणि मुखार बशिल्ले भोवमानेच तुमकां सगळ्यांक आंबेडकर जयंतीच्या निमतान जय भीम. हनुमनबाब चोपडेकारान खूब बरे तरेन कादंबरी भितर कितें आसा हें सांगलां, सो कादंबरीचेर हांव उलोवचो ना. आनी ताजे पयलीं देविदास बाबांनी सगळी फाटभुंय सांगल्या तेन्ना म्हाका ही कादंबरी वाचपाक दिली आनी म्हणजे आई बाबान सांगिल्ल्यो सगळ्यो काणयो आनी फक्त आई बाबाच न्हय तर आमचो गांवूच शिमे वयलो आनी थंय प्रॅक्टिकली दर घरागणीक वा एक एक घर सोडल्या पासून स्वातंत्र्य सैनीक मेळटलो अशी तरेची सगळे वातावरणाक आमी वाडल्यात. जाणटेल्यांच्यो गजाली सगळ्यो आयकतच ल्हानाचे व्हड जाल्यात. तें सगळें चित्र देविदास बाबान जें उबें केलें तें म्हाका ह्या कादंबरी भितर चड भावलें. ह्या हांवातांनी हनुमंत उलयताले त्या गजालीचेर, ती म्हाका चड भाविल्ली गजाल ह्या सगळ्या हातूंत भितर की ताणें सांगलें ताणें कोण हाडलो ना म्हणून ना, सगळे हाडल्यात. थंयचे लिडर म्हजो बाबा थंय सेक्रेटरी आशिल्लो, सगळ्यांक ऑर्गनायज करतालो अंडरग्रावंड रावन, आई कॅम्प चलयताली. आनी मागीर पिटर आडवाडीस आशिल्लो जावं कुंडलीक गायतोंडी आशिल्लो आनी कितें म्हणजे आज पर्यंत आमी ज्यो काणयो आयकल्यात तातूंत भितर फुडाऱ्यांच्योच काणयो चड आसतात. जे फुडारी लोक आसतात तांची काणयो आसतात. हें पुस्तक जें आसा हें पुस्तक हें खरें वावुरिल्ल्या सामक्या ग्रासरूट लेवला वयल्या कार्यकर्त्यांचें चित्र आनी ताका लागून तें चड भावलें. म्हाकाय तें भावलें कारण सगळे कार्यकर्ते हांवें लागींच्यान पळयल्ले. प्रशांत हांगा आसा ओके, पयर वतना आमी परत उलयताले अशेंच रानांतल्यान वताले त्या वेळार
जंय प्रशांत उलयता सांगून गेलो जाणा मरे संदेश की पिटर आल्वारिसाक सगळी वाट दाखोवपाक आमगेलो बाप्पाच जाय पडटालो. त्यो वाटो त्यो खंयच्यान कसो गेल्यार खंय तूं पुलिसांक चुकयतलो, कसो चुकयतलो, खंयच्यान केन्ना वचपाचें, खंय रावपाचें, खंयचे हाजेर अदमास येता, कोण खंय आसा तो त्या प्रमाणे सेफली पावोवप शीम पार करून हें खूब म्हत्वाचें आसतालें. आनी ताजे खातीर जिवाचेर उदार जावन हे लोक काम करताले. कोण हे लोक? बाकीबाब बोरकार आपल्या आत्मचरित्रा भितर बरयता आनी थंय आत्मचरित्रांत तो 18 जुनाचें हें जातकर सरळ राजिनामो दिता आनी भायर सरता. भायर सरतना मागीर तो सगळी हें जाता आनी मागीर तो गांधीक जेन्ना मेळपाक वता तेन्ना महात्मा गांधी ताका पयलो प्रश्न विचारता की तुज्या घरच्यांची वेवस्था करून आयलो न्ही अशें म्हणून. आनी बाकीबाब सांगता हय वेवस्था करून आयलो. बाकीबाब शिक्षक आशिल्लो पूण सुखवस्तू आशिल्लो. सुखवस्तू लोक खुबशे आपली भाटां बिटां सगळी कोण तरी पळयतात त्या हातूंतल्यान स्वातंत्र्याच्या हातूंत भितर पडले. तो सुखवस्तू लोक सुशिक्षीत आशिल्लो. तो सुशिक्षीत आशिल्ल्यान ताका स्वातंत्र्याची जाणीव आशिल्ली आनी त्या हातूंतल्यान तो पडटालो सगळ्यो गजाली. बट असोय लोक आशिल्लो जो लोक आज कामाक गेले ना जाल्यार घरा कडेन खावपाक कांय आसचें ना. वा ह्या खेपेक हांव हाजे बरोबर गेलो आनी हांव भितर पडलो जाल्यार फाल्यां थंय शेत रोवपाक कोण आसचो ना आनी थंय शेत रोवना जाल्यार घरची लोक उपाशी पडटलीं. ह्या गजालीची पुसून पर्वा करिनासतना जे लोक ह्या मुक्तीझुजांत पडले तांची ही काणी. ताका लागून ही काणी जी आसा ही काणी मुजरत समजून घेवपाची गरज आसा. ताका लागून देविदास बाबाक म्हजो सलाम की ताणें जनसामान्याची काणी जी घडये कोण राजांचोच इतिहास आसता, स्वातंत्र्य लढ्यांकय बी फुडाऱ्यांचोच इतिहास आसता, पूण तळागळांत वावुरपी कार्यकर्त्याचो इतिहास ह्या पुस्तकांतल्यान आयला. आनी तो म्हत्वाचो कारण तो ऑथेंटीक. आनी ती ऑथेंटिसिटी हातूंत भितर सांपडटा कारण देविदास बाब एक फक्त शिक्षक न्हय वा इंग्लीश भाशेचो अभ्यासक न्हय, तो एक संशोधक. आनी ताच्या संशोधनाची नदर हांवें लागींच्यान हाजेर खूब पळयल्या. वरांच्या वरां आमी मोबायलाचेर उलयताले तेन्ना सगळ्यो बारीक 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 गजाली. कादंबरी बरयली, कादंबरी तयार जाली आनी पयर हांव आनी देविदास बाब वचून आंगडी वचून आयले आनी आंगडी वचून आमी तो कॅम्पाचें घर सोदताले जंय तो कॅम्प चलतालो. म्हणजे आई बाबा ती थंय आसताली आनी तो कॅम्प चलयताली. पिटर आल्वारीस आनी बाकीचे सगळे येताले जे कारवार शिकताले गोंयकार तेय बी थंय येताले आनी भायल्यान येवपी सत्याग्रही पिटर आल्वारीस धरून बाकीचे सत्याग्रही थंय येताले. तें घर आमी सोदताले. फायनली तें घर आमकां मेळ्ळें, कंप्लीट काट्यांनी भरिल्लें. थंय घर बीर कांय ना, मुखार एक तुळस आसा, ती तुळस तितली मेळटा आनी बाकीची फकत बुन्याद मेळटा. थंय आमचे बरोबर म्हजो इश्ट आशिल्लो अभिषेक रंजन सिंग जो जेणें डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची 1946 वर्सा 1946 म्हणजे 75 वर्सां जाली ती हांगा गोंयांत येवन मनयली एक कॉन्फरन्स घेवन. तोय आयिल्लो, ताका घेवन गेल्लो, आमी तिगी जाण गेल्ले. सो तेन्ना ताणें म्हाका थंय व्हिडियो करतना प्रश्न विचारलो की तुमकां दिसता की ह्या गजालीची अशी इन शॅम्बल्स जी हांगा ती वास्तू पडल्या, ह्या वास्तूक केदो मोठो इतिहास आसा. ही वास्तू खंय तरी कितें ताचें अस्तित्व दवरपाचें दिसलें. गोंय सरकारान कितें करपाची गरज आसा काय कितें? गोंय सरकारान खूब कितें करपाची गरज आसा आनी खूब कितें करपाचें आसा तें सोडून आमच्या दुर्दैवान गोंय सरकार आज गॅझेटियर डिपार्टमेंट तशेंच पडलां, ताजें डॉक्युमेंटेशन तशेंच पडलां. उलट त्यो ज्यो गजाली ज्यो जाल्या ताच्या जखमेचेर मीठ जोडपाची कामां करता अक्षरशः. आनी परिस्थिती अशी की स्वातंत्र्याचो इतिहास नव्यान बरोवपाचो प्रयत्न करतात, फटीचो इतिहास बरोवपाचो प्रयत्न करतात. आनी ताका लागून म्हाका देविदास बाबाची कादंबरी खूब म्हत्वाची दिसता. म्हणजे सादी गजाल जी हनुमंत बाबान आपल्या उलोवपा भितर काडली ती 14 वर्सां कित्याक लागली गोंय स्वतंत्र जावपाक, भारत स्वतंत्र जातकर. जाल्यार ताजो इतिहास खूब वेगळो आसा. त्या इतिहासाक फकत गोंयच्याच स्वातंत्र्य लढ्याचो आयाम ना वा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचो आनी भारतीय सगळ्या आर्थीक आनी सामाजीक आनी राजकीय परिस्थितीचो आयाम ना, तर
इंटरनॅशनल लेवलाचो आयाम आसा. हे देश गोंय ते आख्ख्या जागतीक राजकारणाचो भाग जाल्ले आनी ते नेहरून कशे तरेन तें राजकारण खेळून गोंय मुक्त केलें हाजो एक खूब मोठो इतिहास आसा. तो सगळो इतिहास पुसून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या लेखका मुखार एक खूब मोठें आव्हान आसा. कारण सुरवात केली शिवराज सिंग चौहाणान, जो मुख्यमंत्री आशिल्लो तो हांगा येवन ताणें स्टेटमेंट केली की नेहरू डिलेड लिबरेशन ऑफ गोवा. ताजे नंतर प्रकाश जावडेकर जो सेंट्रल मिनिस्टर आशिल्लो ताणी केली. ताजे नंतर मनोहर पर्रीकारान केली. ताजे नंतर पयर परत मुख्यमंत्र्यांनी केली. कितें म्हणटा तें सांगप ना. नेहरू डिलेड लिबरेशन ऑफ गोवा, नेहरूक लागून उशीर जालो. कित्याक म्हणटा तें सांगप ना, कांयच ना. आमी कावंटर केलें, दक्षिणायनान कावंटर केलें, हांवें सोदून काडलें, आर्टिकल बरयलें आनी ताजेर मुख्यमंत्र्याक पत्रकारांनी जेन्ना विचारलें की हांगा तर कंप्लीट वेगळे तरेची हें दितात की कित्याक लागून तो उशीर जालो तो आनी तुमची म्हणणी कितें आसा. आरे राव रे मातसो राव, आख्खें वर्स आसा 60 वर्सांचें. त्या वर्सां भितर येतले लोक आनी सांगतले वर्स सोंपलें. ओन्नी सांगलें ना अजून पर्यंत, कारण ती फट एक नंबरची फट. आनी ती जी आसा तें जातकर ताजो कहर म्हणल्यार फायनली आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री आपल्या प्रधानमंत्र्याच्या राजनितीची धजा मारत भर लोकसभे भितर हें भाशण करता आनी सांगता की त्या नेहरूक लागून स्वातंत्र्याचो गोंयच्या स्वातंत्र्याक मुक्ती कळाव जालो. परत रिजन कांयच दिना. फक्त बुद्धीभेद करप, दिशाभूल करप अशे तरेचें वातावरण आज तयार जालां. म्हणजे म्हाका एक प्रश्न पडलो मदीं की कित्या खातीर परत हे लोक नेहरूचेर तुटून पडटात. बाकीचे बरें आहा नेहरू, बट गोंयच्या संदर्भांतल्यान कित्याक तुटून पडटात. आनी पत्रकाराच्या नदरेन हांव बेश्टो मागीर विचार करपाक लागलो. म्हाका एक बेश्टोच वेगळो दुबाव मारलो कितें बाबा खरें आसत नासत हांव नकळो. पूण अशे तरेची एक हें दिसलें की गोंयच्या मुक्ती लढ्याचो 2 भाग आशिल्ले. जी नॅशनल काँग्रेस गोवा भितर ताका लागून 2 तट पडिल्ले. नागेश बाब ताचेर चड बरो सांगतलो. आनी मागीर गोवा विमोचन समितीचें एक गोंय मुक्त करप आनी मागीर दुसरें तें महाराष्ट्रांत घालप. हे 2 पार्ट आशिल्ले तांच्या हेज्या अजेंडाचे. सो भायल्यान गोवा विमोचन समितीचे सत्याग्रही जेन्ना येताले तेन्ना तातूंत भितर तांचे खूब जाणांचें हें मत आशिल्लें की गोंय महाराष्ट्रांत वचपाक जाय मुक्त जातकीर. तातूंत बॉम्बेचे काँग्रेसवाले आशिल्ले, महाराष्ट्रांतले समाजवादी आशिल्ले, महाराष्ट्रांतले कम्युनिस्ट आशिल्ले. जो लाल बावटा कला पथक घेवन अमरशेख आयिल्लो हांगा आनी ते उल्हास कुयवान ते कावंटर केल्ले जय गोमंतक कला पथक घेवन हें करपा खातीर ते आशिल्ले. आनी ताजे बरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक आशिल्ले. भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्लो. आनी ताजे नंतर ओपिनियन पोल जालो. ओपिनियन पोल पर्यंत तें चल्लें. ओपिनियन पोल जातकीर भाऊन केन्ना परत गोंय महाराष्ट्रांत वचपाक जाय हाजो उच्चार केलो ना. उलट परत 1967 विधानसभा जाली. त्या विधानसभेक जेन्ना जॅक सिकेरान ठराव मांडलो घटक राज्य करपाचो, गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो दिवचो, कित्याक युनियन टेरिटरी हें ऑलरेडी ओपिनियन पोलान थारायिल्लें, तेन्ना भाऊच्या मोगोन ताका पुराय तेंको दिलो आनी तो थारावूय एकमतान पास जालो. सगळ्यांनी मानून घेतलो हो निर्णय, लोकशाहीचो निर्णय. भाऊनी मानून घेतलो, काँग्रेसीनी मानून घेतलो, समाजवाद्यांनी मानून घेतलो आनी कम्युनिस्टांनी मानून घेतलो. म्हाका दिसता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान मानून घेतलो ना. तांकां त्या गजालीचें दुख्ख अजून पर्यंत आसा. आनी त्याच गजालीक लागून तें दुख्ख जें आसा त्या दुख्खाक मेन कारणीभूत कोण जाल्यार जवाहरलाल नेहरू. तो एक मनीस गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं साकून सांगतालो की ना, गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें ना. 10 वर्सां रावन मागीर थारायताले कितें म्हणटा. कित्याक तो दबाव आशिल्लो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें सरकार आयलें, काँग्रेसीची धुळदाण जाली, काँग्रेसीचो एकूय मनीस पयलीं निवडणुके भितर निवडून आयलो ना. आनी तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें नेहरू महाराष्ट्रांतले लिडर हे नॅशनल लेवलाचेर लिडर आशिल्ले, यशवंतराव चव्हाणा सारके बाकीचे सगळे. तांणी सांगलें की हो पळय जनतेन दिल्लो निर्णय गोंय महाराष्ट्रांत घालपाचो, ही निवडणूक म्हणजे जनतेन दिल्लो निर्णय, गोंय महाराष्ट्रांत घाल. नेरून सांगलें ना, आपूण मानपाकच तयार ना. आनी मागीर ताणें आंकडेमोडी तोंडार मारली
की 30तले फक्त 14 सीट मेळ्ळ्या तांकां, मेजॉरिटी मेळ्ळी ना म्हणून. ओके, आनी आपूण ते मानून घेवचो ना. नेहरू आसो पर्यंत ते शक्य जाली ना. नेहरू वतकर, भायर पडटकर मागीर ताजे नंतर लाल बहादूर शास्त्रीच्या वेळार मध्यावधी निवडणुको जावच्यो, वेंचणुको जावच्यो म्हणून निर्णय जाल्लो. आनी ताजे नंतर मागीर इंदिरा गांधीच्या वेळार मागीर पुरुषोत्तम बाब काकोडकरान वचून फायनली नेहरूचें जें मत आशिल्लें, कित्याक नेहरूक तेन्ना विचारिल्लें, महाराष्ट्रांतले लोक जयपुराक संमेलनाक गेल्ले काँग्रेसीच्यान, तेन्ना ताका विचारिल्लें की तुमी जर प्रत्येक खेपे म्हणटात 10 वर्सांनी लोक निर्णय घेतलो म्हणल्यार कितें करतले. तेन्ना कोट आसा ह्या गजालीचो, नेहरून सांगलें की आमी प्लॅबिसायड घेतले. जो ओपिनियन पोल जालो, जो जनमत कौल जालो, तें आमी घेतलें. आनी सका पाटलान ताजो मागीर पुनरुच्चारय केलो. हें नेहरूचें मत आशिल्लें. सो नेहरू ही बेजिकली एक आडखळ, मेजर आडखळ. आनी ती आडखळ कित्याक, हांव पत्रकार म्हणून सांगता ही गजाल, कारण गोंया भितर हिंदुत्वाचो एजंडा घेवन मुखार वचपाक मेळना. आमकां तें करपाक मेळना. हांगा हिंदू आनी क्रिस्तांवांक एकठांय घेतले बगर सरकारच जावपाक शकना. ताका लागून चर्चीत पसून पांय पडची पडटा. उदय बाबान तकली फोडली जाल्यार पसून मनोहर पर्रीकार रातयां भितर पलटी मारता आनी चर्ची मुखार वचून ते भाशेचें धोरण पसून तशेंच उरता, माध्यमाचें धोरण. कारण बेजिकली हें राजकारण हिंदू आनी क्रिस्तांवांक घेतले शिवाय मुखार वचपाक शकना. सो जेन्ना हें जाता तेन्ना ह्या सगळ्या हाका आनी तांकां हिंदू राष्ट्र हांगा करपाक मेळना. हिंदू क्रिस्तांवांक बीफ कर्नाटकाक बॅन जाता जाल्यार प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक हांगच्यान कर्नाटकाच्यान बीफ सुरू करपाची एकूच हाजेर पाळी येता बाबड्याचेर. बाकीची भाजपा आहा ते बॅन करतात जाल्यार हांगा ते सुरू करचे पूण ताजेर परिस्थिती येता. सो हो हिंदू क्रिस्तांवाचो एकवट जो आसा, हो एकवट आसा, त्या एकवटाक लागून ह्यो गजाली जावपाक शकना. एखाद्या कोणाच्या राग येत कोणी हांव भाजपाचेर उलयता म्हणून हांव भाजपाचेर उलयना. हांव गोंयच्या राजकीय परिस्थितीचेर उलयतां, ज्या राजकीय परिस्थिती भितर हे सगळी ही परिस्थिती येवपाक कारण हो नेहरू. आनी त्या नेहरूक दोश दिवप आनी हो इतिहास पडला म्हणो अशी दिशाभूल. आनी ही दिशाभूल करपाचे प्रयत्न हर तरेन वेगवेगळे तरेन जायत आसात. जाका लागून उदय बाबाक व्हडलें घर हें ह्या जाणटेपणाक 75 वर्सां हुपतकर उदय बाबान ह्यो गजाली करपाच्यो न्हय. दुख्ख दिसता. उदय बाबाक व्हडलें घर ही अत्यंत म्हणजे प्रत्येकान वाचपूच न्ही ताजें चिंतन मनन करपा सारकी. काल पर्यंत आमी नागेश बाबाक बरोबर, नागेश बाबा कमिटीचेर आशिल्ले त्या आझाद आपल्या आग्वाद जेलाच्या हाजेर, थंय बसून काल परत मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक तांकां हांवें सांगलें की धर्मांतर वेगळें, इन्क्विजिशन वेगळें. धर्मांतर हे हिंदूचें आशिल्लें, इन्क्विजिशन वॉज अगेन्स्ट नियो क्रिश्चन्स. ही मिसकन्सेप्शन्स आसात की इन्क्विजिशन वॉज अगेन्स्ट हिंदूज आनी ही पसरावपाचें काम चल्लां. अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात. म्हज्या भावान एक पिक्चर काडिल्लो सूड म्हणून स्वातंत्र्य लढ्याचेर, आनी तो पिक्चर प्रिमियर ताजो इसी वेळार आशिल्लो आनी म्हजे सायडीक मनोहर पर्रीकार बशिल्लो. आनी थंय ते रानांतल्यान स्वातंत्र्य सैनीक धांवतात जाल्यार थंय करून मनोहर पर्रीकार म्हणपाक लागलो कितें दाखयलें रे पिक्चरान, आमचे स्वातंत्र्य सैनीक कितें रानांतल्यान वनांतल्यान भोंवताले, खबरच ना. हांव म्हणलें तूं कितें उलयता, म्हजो बाबा रानांनीच भोंवतालो स्वता आनी बाकीचे रानांनी भोंवताले. ही परिस्थिती, ती परिस्थिती ज्या कादंबरींतल्यान आयिल्ली आसा. सो हें काम आतां उदय बाब ताजे नंतर हाजेर आमचो आबेदे फारियाचेर कादंबरी बरयतात. उदय बाबाक ह्यो गजाली जाणवतात. नागेश बाब किवाट्यान सांगता आमी लेखक कितें करतात तरणाटे, आमी आयची पिढी कितें करता तरणाट्यांची वा बाकीच्यांची, ह्या गजालीचेर संशोधन करतात काय थंय कितें तरी कोणी तरी दिशाभूल करतात, ती दिशाभूल मानून घेवन मुखार वतात. म्हाका दिसता देविदास बाब कदमाच्या ह्या कादंबरीच्या नंतर गोंया भितर ह्या स्वातंत्र्य लढ्याचो खरो इतिहास सांगपी कथांचो, कादंबऱ्यांचो, नाटकांचो, सिनेमाचो पावस पडपाक जाय. ही गरज आसा हांगा. कारण एकूच राज्य आसा हांगा ज्या राज्या भितर आमी सगळे सर्व धर्म समभावान हांगा वागतात. आख्ख्या इंडिये खातीर, आख्ख्या भारता खातीर हो मॉडेल आसा. आनी हो आख्ख्या भारताचो मॉडेल खंय तरी काबार करपा खातीर इतिहास नव्यान बरोवपाचे प्रयत्न चल्ल्यात. म्हणून ह्या पुस्तकाची आज चड गरज आसा. आनी ह्या पुस्तकाची गरज फकत संशोधनाची न्हय. संशोधनाचें काम म्हजे सारके नॉन फिक्शन रायटर करतले थोडे, आनी ताजेर कितें तरी बरयतलें. हांव बरयतलोय बी, हांव पुस्तक बरयतलो. हांव ऑलरेडी पुस्तकाचेर काम सुरू केलां. डीड नेहरू डिलेड गोवास लिबरेशन आर्टिकल बरोवन जायना, तें सगळें सांगपाक जाय. बट ताजेर साहित्य निर्मिती जावप गरजेची. उदय बाबान सगळो इतिहास हें केलो, पूण तरीय उदय बाब आपले प्रस्तावनी भितर बरयता की कादंबरी कित्याक बरयली, कारण ती चड लोकां मेरेन पावता. नॉन फिक्शन बरयलें जाल्यार तें चड लोकां मेरेन पावना. तें वैचारीक लिखाण आसता तितलेंच उरता.
तर लोकां म्हऱ्यांत चडांत चड पावपाची खास करून नाटकां, जशी शिवाजीच्या हाजेर नाटकांत नाटकां, संभाजीच्या हाजेर नाटकांत नाटकां जाली, तशी तरेची नाटकां गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचेर आनी खरें स्वातंत्र्य लढो कितें आशिल्लो तें सांगपाची गरज आसा. कारण हांगा वेळ आयला जंय आमकां इतिहास बदलपाच्या ह्या प्रवृत्ती विरुद्ध लढचें पडटलें. ती गरज आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो गजाली जावच्यो. हांव परत एक फावट हांगा हांवें दिनेशाक म्हणटालो उलयतना की खूब बरें दिसता की गोंयच्या साहित्यीक प्रोग्राम प्रकाशनाचो जेन्ना जाता तेन्ना 40 सकयले भुरगे खूब दिसतात, तरणाटे खूब दिसतात. हांगा अभ्यासक आसात तरणाटे. ह्या सगळ्या तरणाट्या मुखार हें आव्हान आसा. हनुमान चोपडेकर आसा जो एचओडी आसा कोंकणी डिपार्टमेंटाचो, प्रकाश बाब पर्येकर आसा कालचो एचओडी, हे शिक्षक आसात हांगा, बाकीचे कितले शिक्षक आसात. ह्या शिक्षकांनी ह्या विद्यार्थ्यांक प्रवृत्त करून अशी तरेची म्हणजे आमी विश्वनाथ लवंदे ट्रस्टान एक प्रोग्राम कितें करचें म्हणलें तेन्ना आमी थारायलें की आमी फक्त स्वातंत्र्य लढ्याचेर क्विज घेवचें. आनी तातूंतल्यान भुरगीं स्वातंत्र्य लढ्याचो इतिहास वाचपाक लागलीं. आनी त्या क्विजाक लागून कितलींशीं पार्टिसिपेट जाताले. एक फावट अशें की मुकेश थळीचेर पाळी आयली, एक प्रश्न टाय तुटना टाय तुटना टाय तुटना अशी परिस्थिती. लास्ट मुकेश म्हजे म्हळ्यार संदेश कितें तरी खबर नाशिल्ली सांगल्या पुस्तकां खबर नाशिल्ल्या. मागीर हांव ताका सांगलें एक प्रश्न विचार की कारवार म्हाजाळी खंयच्या गांवां भितर कॅम्प चलतालो तो सांगात. आनी तांकां तो सांगलो ना आनी मागीर ताचेर टाय तुटलो. इतली बरी ती भुरगीं सारकी अभ्यास करून तारखो बिरखो सांगून सांगताली. तारखां सयत त्या लोकां सयत असो इतिहास वाचिल्लो. ती प्रक्रिया खंय तरी आतां सुरू जावपाची गरज आसा. कारण इतिहास बदलपाचे प्रयत्न चलतात. पयर नागेश बाब ह्या वयाचेर नागेश बाब वचून थंय त्या आग्वाद जेल जी आसा त्या आग्वाद जेलाची थंय लायट एंड सावंड शो जाता. ताजे खातीर गोंयची सगळी हिस्ट्री बरोवपाची हें आसा. ते हिस्ट्री कॉन्ट्रॅक्टूय काडला आनी कोणा तरी भायल्याक दिला. आनी तांणी कितें तरी 4 पुस्तकां वाचलीं आनी तातूंतल्यान तें तयार केलां. नागेश बाब थंय वचून नागेश बाबाक आवाज काडून सांगचें पडलें अरे हें अशी न्ही अशें अशी न्ही अशें कितले फावट सांगलें. काल म्हणून नागेश बाब पयर पावलो ना पूण आमी परत एक फावट तें केलें नागेश बाब आनी परत आमचे ते तरीपी सांगतात की ना आतां तें सगळें रेडी जालें आतां आमचे कडेन टायम ना. सो हांव नकळो त्या लायट एंड सावंड शो भितर सगळे गजाली जाग्यार येतल्यो काय कितें म्हणटा त्यो सगळ्यो. बट खंय तरी अशें म्हणजे मुसलमानांनी देवळां मोडून उडयलीं हिंदूंची अशें सरळ तातूंत भितर बरयलां. मुसलमान राजवटीन देवळां सगळीं मोडून उडयलीं. हांव म्हणून चल तुमी सांगता तें खरें. पोर्तुगीजांनी मोडली ती खंयची? तांणी तर सगळीं मोडिल्ली. म्हणजे अशी प्रत्येक कडेन बुद्धीभेद करप आनी कितें करप अशे तरेच्यो गजाली एलर्ट रावपाची गरज आसा. आनी तो एलर्ट रावपाचें काम फक्त बुद्धीजिवी लोक करपाक शकतात. तातूंतले तातूंत संवेदनशील आनी रविदास बाबा सारके अतिसंवेदनशील जे रायटर्स आसात, जे लेखक आसात, जे पत्रकार आसात, जे स्तंभलेखन करतात, जे पुस्तकं बरयतात, नॉन फिक्शन बरयतात, कथा बरयतात, कविता बरयतात, नाटकां बरयतात, सिनेमा काडटात, अशा तरेच्या सगळ्या कलाकारांक लेखकांक आतां जागृत जावचें पडटलें. ही परिस्थिती आयल्या कारण आख्ख्या भारता मुखार एकूच मॉडेल उरला सद्याक तो गोंयचो आनी तो साल्वार करपाची जबाबदारी म्हाका दिसता आमचेर आसा. आमी स्वताक जे चिंतपी लोक म्हणटात ताचेर आसा. ती स्फूर्त ह्या कादंबरींतल्यान मेळची इतलेंच मागता. जय गोंय, जय हिंद. संदेश बाब प्रभुदेसाय हांणी आपल्या मनांतल्या उमाळ्यांक व्यक्त केल्यात आनी एक खंत परगटायल्या ती आंगडी गांवांत जो कॅम्प आशिल्लो ताजी जी व्यथा आयज आसा. एकच बरी गजाल म्हणजे म्हाका दिसता गोंयच्या मुक्तीच्या काळांतली कांय देवळां जी पडिल्लीं ती परत उबारपाचें काम सरकारान सुरू केलां. त्या नदरेंतल्यान सर्वे सुरू केला. हें म्हाका दिसता जे घराचो उल्लेख तुमी जो केलो ताचे परस व्हडलें मंदीर आसपाक शकना. फक्त जे लोक सर्वे करतात तांचें लक्ष थंय मेरेन पावल्यार पुरो इतल्यान आमी मागया आनी अशे तरेची थळां जी आमकां उर्बा दिवपी आदर्श दिवपी आनी मुखार व्हरपी आमच्या इतिहासाक ती परत उबी जावची अशें मागया. ह्या कथेंत आपलें मनोगत व्यक्त करतना उदय बाबांची जी प्रस्तावनेची माथाळो आसा तो आसा कथा झुजाऱ्यांच्यो व्यथा कुटुंबाच्यो. उदय बाबाक हें लागता कारण तांचे वडील सुटके झुजारी. आमकां बऱ्याचशा लोकांक खबर ना उदय बाबांच्या पिरायेच्या 6व्या वर्साक तांकां पोर्तुगालाक अरेस्ट करून उदय बाबांच्या जिविताच्या 22व्या वर्साक मेरेन आनी गोंयच्या मुक्तीच्या उपरांत जेन्ना तांची मुक्ती जाली जेलींतल्यान बंदखणींतल्यान तेन्नाच उदय बाबांचो परत तांचे कडेन संबंद आयलो.
सो गोंयच्या मुक्तीक लागून घरांत स्वताक ज्यांनी अशे तरेचे जेंचो उल्लेख डॉक्टर हनुमंत सर चोपडेकार हांणी केल्लो की ज्यांनी बंदखणी भोगल्यो, ज्यांनी मार खालो, ज्यांनी आपलो जीव दिलो, ज्यांनी आपलें रक्त दिलें, घाम दिलो, पण ज्यांची घरची तांणी कितें तरेची परिस्थिती भोगली त्या वेळाचेर हाचें एक मुर्तिमंत उदाहरण आमचे मदीं आसा तें म्हळ्यार उदय बाबान एक सुंदर कविता बरयल्या जेचें गीत जालां मुखार, आनी तें म्हळ्यार मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार गोंया तुजी याद येता. आनी हें गीत अशे तरेन आकाशवाणीचेर आसतना उदय बाबांनी बरयल्लें की आपलो बापूय जो पुर्तुगालाक जेलींत आसा तो गोंयच्या उगडासान व्याकूळ जाला अशे तरेचे. म्हणजे तांच्या हातूंत भितर परकाया प्रवेश करपाचें सुखदेव सुतारियांच्या जिवितां भितर, तांच्या व्यक्तिमत्वा भितर अशे तरेचे साहित्यीक, अशे तरेचे व्यक्तिमत्व, अशे तरेचे संघटक कोंकणीतले. आनीक ह्या कादंबरीच्या येवपा भितर तांचें योगदान कदम सरांनी बेस बरें सांगलां. हांव उदय बाबा कडेन मागतां तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोमनेस्त नागेश बाब करमली, आयचे साहित्य मूर्ती भोमनेस्त देविदास बाब कदम, भोमनेस्त डॉक्टर हनुमंत बाब चोपडेकार, भोमनेस्त संदेश बाब प्रभुदेसाय, भोमनेस्त अनंत बाब भगनी, संजना पब्लिकेशनचे भोमनेस्त दिनेश बाब मणेरकार, हांगा सभागृहांत आशिल्ले मानेस्त साहित्यीक, कलाकार, शिक्षक आनी रसीक भयणीनो आनी भावांनो, देविदास बाब कदम हांची भुंयभूत ही 7वी कादंबरी आज उजवाडाक आयल्या हें हांव मोठे खोशेन जाहीर करतां. फुडल्या 8 दिसां भितर एक खबर वाचपाक तयार रावात. देविदास कदम नांवाच्या लेखकाक अटक जाल्या आनी देशद्रोहाच्या कलमा खाला ताजेर केस चलोवपाची आसा. कारण कितें? सरकारान भुंयभूत म्हूण ताची एक व्याख्या केल्ली आसा आनी हो भुंयभूत कोड 30 वर्सां, फकत 30 वर्सां आदीं जो गोंयांत आयला आनी कायद्यान वा कायदो मोडून वा बळजबरीन जबरदस्तीन दुसऱ्याच्या घरांत रावता तो भुंयभूत. म्हणजे सरकाराची ही येदी व्हडली व्याख्या देविदास बाब कदम मोडून उडयता. सोडया, कितें घडटा तें पळोवया फुडें. कोंकणी साहित्याच्या मळार सध्या कादंबरी पर्व सुरू आसा अशें इल्लेशें अतितायेन म्हणूंक जाता. दुसऱ्याय प्रकारांतली पुस्तकां येतात, पूण हालींसरा कादंबऱ्यो उजवाडाक येवपाची गती इल्ली वाडल्या आनी हें कोंकणी साहित्याचें खाशेलेपण. अशें कितें घडटा दुसऱ्या भाशांनी साहित्य निर्माण जावंक लागता आनी वेगळ्या वेगळ्या साहित्याच्या प्रकारांतल्यान साहित्य वयर सरता. कोंकणीच्या संबंदान अशें घडूंक ना. घडलें अशें की सुरवातीक आतां शनैय गोंयचे मुक्ती पयलीं कोंकणीची तांक दाखोवपाक वेगळे वेगळे प्रकार हाताळ्ळे. नॉन फिक्शन, फिक्शन सगळे प्रकार हाताळ्ळे. तो आडबाग. पूण मुक्ती उपरांत जें साहित्य वयर सरलें तातूंत भितर पयलीं पर्व आयलें तें कवितेचें. एक रविंद्र बाब केळेकार आनी चंद्रकांत बाब केणी ह्या दोग जाण गद्य बरोवपी सोडले जाल्यार त्या काळांत गुठू मेळत तो कविताच बरयतालो. कविता सगळे कडेन कविता. ह्या म्हालगड्यांनी एक दीस जमिल्ले कडेन विचार केलो की खंयचीच भाशा केवळ कवितेचेर जगूंक पावची ना. कविता संस्कृतांतूय आसा, खूब मोठें काव्य लॅटीन भाशेंतूय आसा, पूण ह्यो दोनूय मेल्ल्यो भाशा.
भास जिती तटतटीत उरतली जाल्यार कविता जायच, पूण कविते बरोबर गद्य जाय. गद्य जाय ही घोशणा परती परती जावंक लागली आनी थंय कथेचें पर्व सुरू जालें. खूब लेखक कथा बरोवपाक लागले आनी खूब बऱ्यो कथा हळू जावंक लागल्यो. खूब बऱ्यो कथा वाचूंक मेळपाक लागल्यो. कथेचें पर्व चलता जाणीव जाली की कथा खूब जाल्या, कथा उदंड जाल्या, निबंध मेळना. साहित्य अकादमीन निबंधाचो एक धेरो काडपाक श्यामबाब वेरेकार हांकां संपादक म्हणून नेमले. श्यामबाब वेरेकाराचेर संकट खंयच्यान निबंध मेळोवचे काय म्हणून कलेक्शन करपाक. इतले निबंध उणे जाताले, ललीत निबंध. पूण तातूंतल्यानय वाट आयली आनी निबंधाचें एक पर्व मागीर सुरू जालें, जें अजून पासून चालू आसा. आजूय ललीत निबंध खूब बरोवप जाता आनी उजवाडाक येता. इतलें सगळें चलता आसतना परत एक विचार आयलो, अरे आमचे कडेन हे सगळे प्रकार आयले, कादंबरी खंय आसा? सामक्यो नाशिल्ल्यो अशें न्ही. पुंडलीक बाबान बरयली, आई मावजो आनी बरयली, पूण हातांतल्या बोटार मेजपा इतल्यो कादंबऱ्यो पावच्यो नात. आमकां आनी कादंबरी जाय. त्या जाणविकायेंतल्यान जावं किंवा दुसरे कसल्याय कारणा खातीर जावं, पूण कादंबऱ्यांचो आंकडो हळू वाडूंक लागलो आनी आज म्हाका दिसता की आमी सद्या कादंबरी पर्वांतल्यान वतात. साहित्याच्या मळार हो एक बदल कोंकणी साहित्यांत जाता जो बरो म्हणूंक जाय. साहित्यांत अमूक प्रकार बरो आनी अमूक वायट अशें केन्ना नासता. कविता जितली म्हत्वाची तितलीच कादंबरी म्हत्वाची. पूण दोनूय आमकां जाय, हें म्हत्वाचें. एक खंयचेंय उणें आसत जाल्यार तें आमचें उणेंपण, म्हणून आमकां कादंबरी जाय. आनी एक खाशेलेपण आसा ह्या कादंबरी पर्वांत. आंकडो वाडटाच, पूण आंकड्या बरोबर विविधताय वाडटा. हें म्हत्वाचें. सगळ्योच कादंबऱ्यो एका तरेच्यो जायनात. कांय लेखक सामाजीक विशय घेतात, कांय बरोवपी कुटुंबीक विशय घेतात, कांय बरोवपी इतिहासीक विशय घेतात. हो आधुनीक इतिहास, फाटलो इतिहास न्ही पुर्तुगेजा वेळावेलो, पूण पुर्तुगेज आसतना तो आधुनीक इतिहास. पौराणीक कादंबरी येवंक लागली. उणें आसा, आंकडे उणें आसात, पूण आसा आमचे कडेन तो प्रकार. महाबळेश्वर सैल हांची अग्रदूत म्हणटा ती मारुती वयली कादंबरी, हनुमाना वयली. घडये एकच पौराणीक कादंबरी ती आमचे कडेन आसा, पूण आसा, आयले. सांगपाचो हेतू असो की हालींच माया खरकटेची घट्टां घडयता आयले. वेगळोच विशय, स्पेशल भुरग्यां विशयीचो. आनी आमकां गरज आसा कित्याक हे आयचे विशय. ज्या समाजांत आमी वावुरतात, ज्या समाजांत आमी जगतात, त्या समाजाक विसरून खंय पयस वचपाचो प्रश्न ना. इतिहास आमकां जाय, पुराण आमकां जाय, पूण त्याच बरोबर आधुनीक काळांत आमच्या सरभोंवतणी जें कितें घडटा ताजीय बी दखल आमी घेवपाची गरज आसा आनी तेंय घडटा. एक बरें घडटा तें अशें की एकाच बरोबर इतिहासीक कादंबरी येता आनी सामाजीक कादंबरी येता. एकाच बरोबर विशेश भुरग्यां विशींची कादंबरी येता आनी पौराणीक कादंबरी येता. ही बरी गजाल. हातूंतल्यान साहित्य वाडटा, साहित्याची उदरगत जाता आनी त्याच बरोबर साहित्यांत विविधताय येता. आनी ही विविधताय खूब गरजेची. हे कादंबरीन देविदास बाबान बरी सुरवात केल्या. तो विचार मांडला, म्हाका याद जायना हनुमंत बाबान मांडलो काय संतोष बाबान मांडलो, तो भोवतेक हनुमंत बाबान जायत. की हो इतिहास जो आसा गोंयच्या मुक्ती लढ्याचो, तो इतिहास
इतिहास म्हणून बरयल्लो मेळटा, मराठींत मेळटा, इंग्लिशींत मेळटा, पूण आमचो सगळ्यांचोच अनुभव आसता तसो शोभान मेळटा तशें इतिहास म्हणून वाचपी खूब थोडे. तेच वखद साहित्याचे कॅप्सुलांत घालून जर दिले तर ते बेगीन पोटाक वता. फकत तेच पूण तूं कशें दिता हाचेर अवलंबून उरता. आनी म्हणून हो जो गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचो विशय आसा त्या विशयाक कितलींशींच आंगां आसात, कितलींशींच आंगां. म्हणजे कोणूय खंयच्या विशयाचेर बरोवं म्हणून जर विचारलें कोणें जाल्यार ताका एक व्हडली वळेरी करून दिवं येता, इतले विशय आसात. पूण खंय तरी तो आरंभ जावपाची गरज आशिल्ली आनी तो आरंभ देविदास बाब कदम हांणी केला. ही स्वातंत्र्य सैनिकांची कथा न्हय, तो सैनिकां फाटल्यान गेला. म्हणून अशें समजुया की स्वातंत्र्य सैनीक हांगा बसल्यात ह्या सगळे, हो पड्डो आसा आनी पड्ड्या फाटल्यानय काम करपी कांय लोक आसात, त्या लोकांची ही कथा. आनी ती पड्ड्या फाटले लोक म्हणजे तांची कुटुंबां. स्वातंत्र्य सैनिकांनी जें केलें ताचे खातीर ताणें भोगलेंच, पूण तांच्या कुटुंबांनी कितें भोगलें, तांच्या कुटुंबाचें कितें जालें हाचोय विचार केन्नाय तरी जावंक नाका. म्हाका 2 घडणुको येवजतात ज्यो स्वातंत्र्य सैनीक आनी कुटुंब ह्या नात्या संबंदान आसात. नागेश बाबाक आनी कितल्योश्यो खबर आसतल्यो, हांव 2च जाणांचो सांगता. ताजे वेल्यान कल्पना येता आमकां की एक मनीस, एक स्वातंत्र्य सैनीक कसो विचार, एक फुडारी कसो विचार करतालो ती. डॉक्टर लोहियान जेन्ना 18 जुनाक 1946 वर्सा मडगांवांत सत्याग्रह करपाचो ठरयलो तेन्ना त्या ग्रुपांत बाकीबाब बोरकार आशिल्ले. स्वातंत्र्याची चळवळींत बाकीबाब बोरकार आशिल्ले, लक्ष्मणराव सरदेसाय आशिल्ले, लक्ष्मीदास बोरकार आशिल्ले, अशे जायते लोक आशिल्ले. पूण हांव सांगता ती खबर बाकीबाब बोरकाराची. ते बसकेन भोवतेक असोळण्यो जाल्ली मिटिंगी जुडियांव मेनेझीसांचे घरा कडेन ठरलें की 18 जुनाक सत्याग्रह करपाचो. बाकीबाब बोरकार आनी डॉक्टर दामोदर लोहिया हांकां विचारलें हांव कितें करूं, म्हजीं 9 भुरगीं आसात आनी हांव घरांत एकलोच जोडकार. सत्याग्रह केलो की पुर्तुगेज अटक करतलो, मिलिटरी कोर्टांत उबो करतलो आनी शिक्षा दितलो. शिक्षा कितले आसत, खंय धाडत, गोंयांत दवरत काय पुर्तुगालाक वो आफ्रिकेक धाडत कळना. हांव कितें करूं, त्याचो पेंचाचो प्रश्न तो पळयात. पूण डॉक्टर लोहिया हांणी तो एका सेकंडा भितर सोडयलो. तुजीं 9 भुरगीं आसात आनी तूं एकलोच जोडकार, तुजे फाटल्यान तांचे पळोवपी कोण आसचो ना, तूं सत्याग्रहांत भाग घेवचो ना, आज रातोरात गोंय सोडून पुण्या वच. आनी बाकीबाब गेलो. म्हणून बाकीबाबाक अटक जावन पावली. फुडाऱ्याचें फुडारपण म्हणटा तें अशें, लोक जाय म्हाका सत्याग्रह करपाक म्हणून डॉक्टर लोहियांनी विसर तूं कुटुंबाची गजाल आनी यो म्हळें ना. उलट ताका सांगलें की तूं येनाका, कुटुंबाची जबाबदारी ही तुजी पयली जबाबदारी, ती सांबाळ मागीर पळोवया. आनी तशें घडलें. दुसरी खबर आसा ती लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांची. 18 जून 1946 मडगांवचो सत्याग्रह जालो आनी मागीर ऑगस्ट म्हयन्यांत लोंड्यार एक मिटींग जाली, कारण गोंयांत मिटींग येवंक मेळना आशिल्ल्यो. फुडें कितें करचें, सत्याग्रह तर फुडें व्हरूंक जाय. एक दीस सत्याग्रह केलो, अटक जाली, थांबले अशें जावन उपकारना. म्हणटकच लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी सांगलें की आपूण सत्याग्रह करता.
आतां सत्याग्रह करता हाजो अर्थूच असो की अटक जातली ख्यास्त जातली आनी ती कितली जातली कशी जातली खबर ना. पूण ताणें घोशणा केली त्या सभेत. त्या सभेत घोशणा केली आनी घोशणे प्रमाणे निर्णय जालो. सप्टेंबरान हो सत्याग्रह करपाचो आनी ताजें फुडारपण लक्ष्मीकांत बेर्डे हांणी करपाचें. सभा सोंपतकच तांच्याच एका इश्टान विचारलें, आरे तूं हें कितें केलें? तुज्यो 2 धुवो आसात, लग्नाची पिराय जाल्या. एक धाकलो पूत आसा. तूं घरांत एकलो जोडपी. तुवें हो निर्णय घेतना तांचो विचार केला तांचें कितें जातलें तें. ताची जाप म्हज्या कुटुंबाचो गोबोर जाल्यार जाता, पूण हांवें निर्णय घेतला तो फुडें व्हरतलो. आतां ह्यो 2च घडणुको हाजे भायर आनी कितल्योश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो आसूं येता ज्यो स्वातंत्र्य सैनीक आनी तांची कुटुंबां हांचे मदले संबंद दाखयता. आनी घडये अशेंय जावं येता की स्वातंत्र्य सैनिकांक जें भोगलां ताजे परस चड ताच्या कुटुंबाक भोगलां. कल्पना करात, एक उदाहरण म्हणून एका सत्याग्रहीक धरलो, पुर्तुगालाक हद्दपार केलो आनी पेनिश म्हणटा थंय तांगेली बंदखण आशिल्ली राजकी आरोप्या खातीर. राजकी कांय त्रास दिनाशिल्ले. थंय तो उरलो 4 वर्सां. ताका कसलो त्रास जालो ना. ताका जेवण खाण मेळ्ळें, फक्त आपल्या कुटुंबा पासून पयस वेगळो आनी बंदखणीत इतलो प्रश्न. कुटुंबान कितें कितें भोगलें जायत तें हातूंत आसता. बायलेन कितें भोगलें जायत घोव नासतना आनीक 15 भुरगीं आसतना, चलयांचे वय वाडलें की तांच्या लग्नाचो हुस्को आसतना, चले भुरगे आसले जाल्यार तांच्या शिक्षणाचो प्रश्न आसतना आवयन कितलें भोगलें जायत. बाकीच्या कुटुंबांतले वांगड्यांनी कितलें भोगलें जायत कल्पनाच करूंक जावची. असल्या कांय कुटुंबाची कथा देवदास बाब कदम हांणी हे कादंबरीत मांडिल्ली आसा. ही गोंयपुतांची कथा सरकारी डेफिनेशना प्रमाणे ह्या गोंयपूत न्ही, पूण हे खरे गोंयपूत जाणी गोंयचे मातयेच्या मोगा खातीर, गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आपले सर्वस्व ओंपलें. कोणें कुटुंबा कडेन आडनदर केली, कोणें आपले घरदाराचेर तुळशीपत्र दवरलें, जाल्यार कोणें आपले प्राण दिले. वेगळ्या वेगळ्या तरेचो त्याग ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्लो आसा. आनी तांच्या त्यागाचो जो व्हॅल्यू आसा करतलो जाल्यार त्यागाचोय म्हणून एक व्हॅल्यू करूं येता. तो व्हॅल्यू केलो आनी तागडेर घालो जाल्यार कुटुंबाचो त्याग उणो जावचो ना. स्वातंत्र्य सैनिकाचो त्याग तागडेच्या एका दाल्यान आनी तागेल्या कुटुंबाचो त्याग दुसऱ्या दाल्यान घालो जाल्यार सारकींच उरतली दोनूय दाली एक वयर एक सकल जावचें ना. ताजें म्हत्व ही कादंबरी सांगता. ही कादंबरी म्हणटकच कल्पना आयली. कल्पनेंतल्यान मांडिल्लो हो इतिहास. इतिहासाचेर आदारिल्ल्यो कादंबऱ्यो म्हणजे कल्पनेंतल्यान मांडिल्लो इतिहास. पूण तो इतिहास काल्पनीक न्हय. इतिहास खरो मांडटना कल्पनेचो आधार घेतला. आनीक सुरवाती धरून देविदास कदम हांची एक 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 फिशालपण म्हणटा तें हें की इतिहास किंवा सामाजीक स्थिती आसा ती समजून घेवन ती कल्पनेच्या माध्यमांतल्यान कशी लोकां मुखार सादर जावची हाची कला तांकां मेळ्ळी. आनी अशी कला ज्या साहित्यकाराक मेळटा
ही नाट ज्या साहित्यकाराक मेळटा ताजे साहित्याची उबारी दिशी दिशी वाडत वता ती उणी जायना. आनी कोंकणी साहित्याक आज जर कितें मोल आयलां ताजें कारण हें. पूण हें करतना इल्लोसो अभ्यास लागता. फकत कल्पनेच्या आदारान साहित्य रचपाचें जालें जाल्यार घडये तितलो अभ्यास लागना. अभ्यास सगळ्या गजालींक जाय आसचो, पूण बंधन येना अभ्यास करपाचें. पूण तूं जेन्ना इतिहास किंवा पुराण घेता तेन्ना तुका जाय तसो मारुती जाय तसो हनुमान करूंक मेळना. पुराणांतल्यान जो हनुमान आमचे मेरेन पावला तोच दोळे मुखार दवरून तो तुका रंगोवचो पडटा. बाकी मागीर तूं कल्पनेन ताका जाय तें न्हेसण न्हेसय, जाय तो रंग लाय, जाय तो मेकअप कर. तसोच इतिहास म्हणलो की स्वातंत्र्याचें झूज काल्पनीक खंयचे खंय व्हरूंक मेळना. त्या इतिहासाचे वास्केतच रावन तुजी कल्पना विकसीत करची पडटा आनी ती कळाशी देविदास बाब कदम हांकां मेळ्ळ्या. वदोळट्यांनी सांगलें तें मात म्हाका बिलकूल पटोवंक ना. देवकी गोंया भायर आसा आनी यशोदा गोंयांत आसा पळय म्हणटा तो तें पुर्तुगेजांनी केलां. तें आमी करूंक ना. आमचें गोंय हें मध्य कोंकण आनी हें मध्य कोंकण पुर्तुगेज येवचे पयलीं गंगावळी न्हंये पर्यंत पावताले दक्षिणेक. तातूंत तुमगेली देवकी येताली. म्हणटकच तुमी मथुरेंतल्यान गोकुळांत पावंक ना. तुमी एक तर गोकुळांतच आसात किंवा मथुरेंतच आसात. शीम घाली ती पुर्तुगेजांनी. आयज ती गोंयची जी शीम आसा ती आमी ठरयिल्ली न्ही. आमचें गोंय सिंधुदुर्गांत बरें मुखार वताले आनी सकल गंगावळी न्हंये पर्यंत वताले. पुर्तुगेजान फक्त 11 तालुके जिखले म्हणून ही आयची शीम पडली आनी ताका लागून तुमचे नदरेन देवकी भायर उरली आनी यशोदा भितर उरली. म्हजे नदरेन ना. आमी अशें समजुया की आमचें तेंच गोंय आसा आनी म्हणून तें गोंय हें सांस्कृतीक राज्य करपाची भाशा आमी उलयतात. पॉलिटिकल जायना, कठीण. सगळ्या कोंकणी भाशी लोकांचें एक पॉलिटिकल राज्य जावप कठीण, पूण एक सांस्कृतीक राज्य जावं येता. आनी म्हणून देविदास कदम हो कारबारी न्हय, तो गोंयकारच. कोण मंगळुराक रावता तो मंगळुरी न्हय, तो गोंयकारच. रावता जाय मंगळुराक आज. कित्याक हे सगळे गोंयच्यानच गेल्ले किंवा थंय आशिल्ले. तुमी गोंयच्यान गेल्ले अशें म्हाका दिसना. तुमी भोवतेक थंयच आशिल्ले, ते गोंय आशिल्ले. मंगळुरांत आसात ते मंगळुराक गेल्ले. म्हणजे हें आमचें विशाल कुटुंब एक सांस्कृतीक राज्य म्हणून जर वावरूंक पावले जाल्यार थंय देवकी आनी यशोदा हांचें फ्युजन जावचें पडटलें. आनी थंय जाल्ल्यान जमा आसा अशें म्हाका दिसता. आतां तुमकां परती दिसता गोंयांत? आमकां कांय दिसनात तुमी आनी दिसपाची गरजूय ना. कारण तुमी गोंय ही कर्मभुमी केल्या. तुमी गोंयांत हेजें मोठें साहित्याचें योगदान दिलां की आतां आपूण गोंयकार न्हय म्हणून खंयचे तोंडान म्हणटले. हें तुमचें कार्य अशेंच फुडें चलचें. अश्योच बऱ्यो बऱ्यो कादंबऱ्यो वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आमकां वाचूंक मेळच्यो आनी अशेच रितीन कोंकणी भाशेचो हो संवसार फुलत रावचो अशें मागतां. नमस्कार. देव बरें करूं उदय बाब तुमच्या आशिर्वादा खातीर कदम सराक दिल्ल्या. आनीक मुजरत तुमकां सगळ्यां खातीर सांगता की कदम सराची नवी कादंबरी नागीण भूल ही बरोवन तयार जाल्या. आनीक जशी एक नवी परंपरा उदय बाबांनी सुरू केल्ली तशी कदम सरांनी सुरू केल्या. ती कांय वाचकां कडेन दिवन प्रतिक्रिया घेवन तातूंत भितर थोडे एडिशन्स डिलिशन्स जावन ती प्रकाशीत जावपाची त्या वाटेर ती आसा. आनीक सद्याक ती ताजी मॅन्युस्क्रिप्ट म्हजे कडेन आसा. बेगीन म्हाका ती संदी मेळोवन ती तिचेर अभ्यास करून प्रतिक्रिया दिवपाची आनी बेगीन ती प्रकाशीत जावंक अशें आमी मागया. जेन्ना जेन्ना एखाद्या गोंयच्या इतिहास आनी साहित्याचो जेन्ना जेन्ना विशय येता तेन्ना बाकी बाबाक कुशीक दवरपाकच आमी शकनात.
दोतोर हनुमंत चोपडेकार हांच्या उलोवपा भितर तो उल्लेख आयलो, उदय बाबाच्या हातूंत भितर उल्लेख आयलो. हांव एक 3 कवितांचो उल्लेख करतलो आनीक नागेश बाबाक उलोवपाक आपयतलो. पयली कविता जी स्वातंत्र्याच्या पयलीं बाकी बाबांनी स्वप्न पळयिल्लें, 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अंधल्यात मंत्र जिवी ते फाल्यां खेळयतले म्हणून. ते मुक्ती उपरांत जे आमी सगळे मंत्र खेळयतले म्हणपाचे ते खेळोवपाची परिस्थिती गोंया भितर तयार जेन्ना जाली ना तेन्ना तांकांच म्हणचें पडलें की प्राणाक क्षय बुद्धीक भंय, फाल्यांक जंय कालचीच वय, आयला थंय स्वातंत्र्य न्ही स्वातंत्र्य न्ही म्हणून. स्वातंत्र्य जें अपेक्षीत आशिल्लें तें स्वातंत्र्य येवपाक पावलें ना आनी म्हणून एक नवो स्वातंत्र्य संग्राम त्या वेळाचेर सुरू जालो गोंयच्या मुक्ती उपरांत. आनी त्या स्वातंत्र्य संग्रामांतले एक मुखेल झुजारी आशिल्ले ते म्हळ्यार उदय बाब. नागेश बाब आशिल्ले, खूब जाण आशिल्ले, रवींद्र बाब आशिल्ले, एक उदय बाब आशिल्ले. हांगा कितलींशींच भुरगीं आसात, तांकां हांव एक आवाहन करेन की जशी गोंयच्या मुक्ती पयलींच्या वातावरणाचेर इतिहासाचेर कदम सरांनी कादंबरी बरयली आनी तातूंत भितर तांच्या घरच्यांक कितें भोगचें पडलें ताजो उल्लेख आयलो, तशीच कादंबरी गोंयच्या मुक्ती उपरांत ह्या नव्या स्वातंत्र्य संग्रामात जे सगळे स्वातंत्र्य सैनीक आमचे देंवले तांच्या घरच्यांक कितें परिस्थिती सामकारवचे पडले ताचेर कादंबरी येवपाची गरज आसा. आमचे मदीं बेस्ट एग्जाम्पल आसा हांगा किशोरीबाई, आमकां ताळयो पावता तिचे खातीर. उदय बाब सदांच चळवळींत आनी किशोरीबाई घरांत, घर तिणी सांबाळ्ळें. आनी आजूय ह्याय पिरायेचेर आमी कोणीय जरी गेले दिसभर कोण येत रावतात, प्रत्येकाक एक च्या आनी बरी करून जाप कशें आसात की आजूय ह्या पिरायेचेर मेळटा. किशोरीबाई तुमकांय तितलोच सलाम, तुमचेंय काम तितलेंच व्हड. किशोरीबाई फक्त एक प्रतिनिधी म्हणून आयज हांगा आसा, अश्यो कितल्योश्योच मोहिनीबाई आसा नागेश बाबाजी घरकान्न, ह्या सगळ्यांचो उल्लेख आनी आदर्श आनी आदर आमकां सगळ्यांक आसा. निमाणी कविता जी हांवें सांगिल्ली 3 कवितांचो उल्लेख करतलो म्हणून ती नागेश बाबाक लागता म्हणून हांव तिचो उल्लेख करता, नागेश बाबाक उलोवपाक आपयता. बाकी बाबांनी म्हणिल्लें, अजूनच सरूंक ना रे संगर आमचें, लडचें आसा अजून खूब. खऱ्यांनीच अजुनूय खूब लडपाचें आसा आनी ती लडपाची ताकद ह्याय एजीचेर नागेश बाबा मदीं आसा. ताचें एक बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार नागेश बाबाक हांवें सांगलें हो मायक तुमच्या म्हऱ्यांत घेवन येता, ताणें सांगलें सिस्टीम आपल्या खातीर मोडप ना, आपूण मायका मेरेन वतलो म्हणून. ही वृत्ती आमकां आमच्या तरणाट्यां मदीं पळोवपाक जाय, जाल्यारच आमचें गोंय स्वतंत्र उरतलें, मुक्त उरतलें आनी अशे तरेच्या लोकांनी आपल्या त्यागांतल्यान जें गोंय मुक्त केलां तें फुडें वचपाक शकतलें. नागेश बाब तुमचे कडेन मागता तुमी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. वेदीवेले मानेस्त आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या भाव भयणांनो, आयज जी कादंबरी हांगा प्रकाशीत जाल्या गोंयपूत, हे कादंबरीन एक नव्या विशयाक हात घाला. कारण आज मेरेन ज्यो गोंयांत कोंकणी कादंबऱ्यो मराठींत कोणे बरयल्यात पूण तांकां इतिहासाचो संदर्भ ना. एक बर्वे म्हण आहा, ताणें एक कादंबरी बरयली कित्याक कितेंय गोंयची न्हयच. आनी एक आसा गोंयच्या बाबतींत, गोंयचो स्वातंत्र्य लढो म्हणप कोंकणीन ह्या मराठी पळय बरोवपी आहा तांकां दोनूच नांवां खबर आहा, एक सुधा जोशी आनी दुसरें मोहन राम. बाकीच्या गोंयांत कितले फ्रिडम फायटर जाले, प्रोमिनंट अशे 600 फ्रिडम फायटर जाले. जवळ जवळ 1600 लोक पुर्तुगेजांच्या जेलींत आशिल्ले. तातूंतले प्रोमिनंट अशे जर काडचे पडले 50-50 लोक सहज काडले. आनी तांचो जो जिवनपट पळयलो तो अत्यंत आंगार कांटो फुलोवपी. एक सादी गजाल सांगता हांव तुमकां. एक दत्ताराम देसाय म्हण आशिल्लो. दत्ताराम देसाय 2 आशिल्ले, पूण एक दत्ताराम देसाय आशिल्लो ताका कापितांव दत्ताराम देसाय म्हणटाले, वेड्डेचो. तो आखांत मनीस पुर्तुगेजांक कशें चकोवचे हें ताका सांगपाक नाका आशिल्लें. कुंकळ्ळेच्या पुलीस पोस्टाचेर, जे आतां कुंकळ्ळेचे पुलीस पोस्ट दुसरे कडेन गेला,
पयलीं कुंकळ्ळेचे पोलीस पोस्ट खुद्द कुंकळ्ळी बाजारांत जे एक च्याचें दुकान आसा ताचे वयर आशिल्लें आनी त्या च्याचे दुकानाच्या वयर वचून ह्या लोकांनी हल्लो करून थंयची सगळी आर्मां बिर्मां सगळीं पळयली. तातूंत दत्ताराम देसाय म्हणटा तो प्रमुख. हें सगळें जावन वतरीच पुलीस पळय आशिल्ले थंय पुलीस पोस्टार 2 काय 3 पुलीस पोस्ट आशिल्ले. तांकां प्रभाकर वैद्यान काडले एका कुडींत घाले आनी कुलाब घाले आनी कोण नात न्ही आनी ते भितर आनी हे गेले. उपरांत हें सगळें बोवाळ जातरीच पुलीस पलटण आयली. हाका कोण पळय कितें केलें तांकां धरपाक आनी सगळ्यांत पयलीं ताणें नांव घेतलें कितें कापितांव दत्ताराम. ताका पयलो खंय आहा तो सोदून काडया. दत्ताराम कितें जालें रात जाल्ली कुंकळ्ळे वेड्डें घर ताचें. हो आपलें हें सगळें काम केलें सगळे आपआपले खंय थारायन थंय गेले. शाबू देसायान ती सगळी आर्मां एकटेन केली ती व्हेली आनी खंय पावयली आनी हो दत्ताराम देसाय वेड्डे गेलो आपल्या घरा. पुलीस फाटोफाट थंय सांगता आमी केन्ना नाना पाटलाच्यो गजाली सांगता अशें केलें ताणें तशें. आमच्या हांगा नाना पाटलाचे बापूय जावन गेल्ले आसा. तर ह्या दत्ताराम देसायान कितें करचें. पुलीस आयले म्हूण सांगला ताका. पुलीस आयल्या म्हूण सांगना म्हणटा सांपडटा न्ही आतां घरांत आसा सांप आनी उपाय ना. माळ्यार चडलो. माळ्यार चडलो आनी पयलीं 7-8 नळे काडून उक्ते केले सगळे. पूण ते नळे काडून उक्ती करून वतलो खंय हाजेर आपल्या पाख्याचेर गेल्यार तो सुटना परतो मेळटा. थंय ताणें नळे काडले ते उक्ते केले आनी थंय एक व्हडलें भाण आशिल्लें. भाणांत भितर गेलो आनी लिपलो. भाणांत भितर लिपलो. पुलीस सोदीत वयर आयले आनी तांकां पयलेंच दिश्टी पडलें तें कितें ते नळे काडले ते पळयता की तो हे नळे काडून गेला म्हणून ताणें आनी भाण पळयलें ना आनी गेले. आनी मागीर दत्ताराम देसाय त्या भाणांतल्यान भायर सोदून तेच रातीक आनी खंयचे कडेन वचून रावलो. पूण अशे तरेचे लोकांक पुर्तुगेजांक चकोवपी आनी जिवावेल्या प्रसंगांतल्यान तोंड दिवपी अशे फ्रिडम फायटर आमच्या गोंयांत जालेच. दुर्दैव इतलेंच की ह्या लोकां कडेन कोणाची नदर वचूं ना. आमी पळय जे आसा ते आमी असली कांय चिकनां करूं ना. आमी सरळ मार्गान गेले सरळ मार्गान आयले. पूण सशस्त्र क्रांती करपा खातीर ज्या लोकांनी मदत केली त्या लोकांचो जो पराक्रम जो आसा तो मोठो. तो शिवाजीच्या काळांतले पळय पराक्रम आसात ते तरेचो पराक्रम. कित्याक हांगा पुलीस आसा हांगा तांकां जाय तो मनीस आसा पूण सांपडना अशे तरेचे ह्या तरेन पळय हे लोक उरल्यात. तर हांव इतल्या खातीर सांगता की आतां उदय बाबान म्हळां बाकीच्यांनी म्हळां की अभ्यास जावन हाचेर कादंबरी जावंक जाय. म्हाका अजाप लागता. अजून कोणाक अशें दिसलें ना गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत जें कितें घडलें तातूंतले कांय प्रसंग घेवन ताचेर एक डायरेक्ट कादंबरी बरोवची. आतां आमच्या देविदासान कदमान जी बरयल्या कादंबरी ती भितरल्या स्वातंत्र्य लढ्यांतली तशी स्वातंत्र्य लढ्यावेली कादंबरी न्हय ती. स्वातंत्र्य लढ्यावेल्या काठा वयले जें आसा ताचेर उजवाड घालपी कादंबरी. पूण तातूंतल्यान सुद्दां एक बरी गजाल जाली ती अशी की कांय लोकांचें लक्ष ह्या विशया कडेन आतां वतलें. आनी जाणी स्वातंत्र्य लढो पळोवंक ना वा स्वातंत्र्य लढो जाणी अनुभवूंक ना तांकां पुस्तकां घेवन इतिहास अभ्यासून कादंबरी बरोवची पडटली. आनी ह्या खातीर जायतीं पुस्तकां गोंयांत आसात. खूब पुस्तकां आसात. इंग्लिशीन चड आसात आनी मराठीन आसा तें एक हागेलें मोहन रानडेचे सतीचे वाट. पूण तातूंत मोहन रानडेचो इतिहास आसा बाकीचें कांय ना. तर हो आतां इतिहास चाळून वेगवेगळ्या लोकांनी आतां आपल्या देविदास कदमान कांय पुस्तकांची वळेरी दिल्या. तातूंत आनीकय कांय पुस्तकां येवंक शकतात. जेम्स फर्नांडीस म्हणटा ताणें हांगाचो अस्नोड तो ताणें एक पुस्तक बरयलां. आनी कोणे कितें बरयलां.
सगळे उस्तून काढून अभ्यास करून एक पाठभूंय तयार करून ताजेर एक बऱ्या एक न्ही 10 कादंबऱ्यो गोंयच्या स्वातंत्र्याचेर बरोवंक जाता इतलो व्हडलो हो इतिहास आसा. मजा आमची इतलेंच कितें आहा की आमी गोंयकार जे आहा ते आमच्या लोकांतल्या मोठेपण वळखुपाक इतल्या फाटीं तांकां आमच्या लोकांतल्या मोठेपण वळखुपाक येता. आमी आनी कित्याचेरी बरयतले आनी कित्याचेरी बरयतले. नाटकां जातात अजून एक स्वातंत्र्य लढ्याचेर अशें एक सारकें नाटक जावना. एक नाटक मराठीन सपा बर्वेन बरयलें तें हें ताचें नांव आतां सोड तें बरयलें तें एक नाटक आसा तें कुशीन पडलें पूण तें हालीं फाटीं कोणें तरी हय हय हालीं तें कोणें तरी मागीर परतून एका पयच्या कलाकारांनी बसून तें परतें सादर केलें. पूण तें अशें करपा सारकें खूब आसा. गोंयच्या स्वातंत्र्याच्या ह्या हातूंत जायते लोकांच्यांनी बरोवं येता पूण तांकां हें बरोवचें दिसलें ना. कारण ताजे खातीर आसनमाणी घालची पडटा, इतिहास सोदचो पडटा, लोकां कडेन वचचें पडटा जें कदंबान केलां. आनी ही आपली कादंबरी बरोवची पडली जरी ते इतिहासाची भितरले कथानकां तातूंत नात स्वातंत्र्य लढ्याची आनी भायली आहा ती सुद्दां ताका करपा खातीर तो कांय लोकां कडेन गेला, म्हायती मेळयल्या आनी ताचेर ताणें आदारून तें बरयलां. नाजाल्यार जाता कितें कितें जाता. हांव हालींच तुमकां सांगूंक सोदतां गोंय सरकारान आग्वादचो उपयोग करून दिल्लीक जशें लाल किल्ल्यात सावंड एंड लायट प्रोग्राम म्हूण आसा तसो हांगा करपाचो केला. आनी त्या खातीर आतां गेले म्हाका दिसता की वर्स 1.5 वर्स जालें ताजेर विचार चल्ला. त्या खातीर कितें घेवचें तें सगळें ठरल्या नंतर ताजेर एक बरी कमेंट्री बरोवपाक जाय. ती कमेंट्री बरोवपाक तांकां सांपडलो संदेश प्रभू देसाय, फ्रिडम फायटराचो चलो, फ्रिडम फायटराचो चलो. आवय आनी बापूय दोगांय भितर आशिल्ले. आनी म्हाका दिसता हाचो जल्म तुजो जल्म मागीर मरे गोंय स्वतंत्र जाले नंतर हो जाला. तर ताणें ताची कमेंट्री बरयल्या. ती कमेंट्री बरयतच मागीर तातूंत आपले सरकारी लोक आपले कितें घालतात आनी आमी मागीर ती 2-3 खेपो बसून ती कमेंट्री इतली निवळायली की तातूंत कितेंच फट येवचें न्ही. आनी म्हाका दिसता तें आतां जवळ जवळ पूर्ण जालां. तो हांव एक आसा ताचेर हांवें ती कितलेश्योच ऑब्जेक्शनां घेवन तें सारकें केलें. कित्याक कितें आनी एकटो म्हाका सांगलोलो तो माल सरकारांतलो एक मनीस हांव नांव सांगलो म्हाका तें नांव सांगलें तें भानगडी पडटलो. सरकारांतलो एक मनीस तो म्हाका सांगता जनसंघाचे कोण ना मरा तूं जनसंघ तेन्नाचो जनसंघाचो कोण ना. आपल्या ते जनसंघाचें कितें करपाक भजी भाजपाक गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जे लोक आयिल्ले ते जनसंघाचे कोणूच नाशिल्ले. एक मनीस आशिल्लो जनसंघाचो आग्वादाक तो म्हळ्यार जगन्नाथराव जोशी. तो एक मनीस जर सोडलो आनी कोणूच थंय नाशिल्लो. आनी तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसना काँग्रेसचेय कोण नाशिल्ले. काँग्रेसवाल्यांनी बी आपल्याक श्रेय घेवपाची गरज ना. हे सगळे नॉन काँग्रेस सोशलिस्ट लोक जे आसात ते सगळे आशिल्ले. आनी मागीर आतां आमीच तें केलां कारण कितें आशिल्लें तें नेहरू सांगता ना आमी तें करता तुमी तें सत्याग्रह बी करूं नाका अशें सांगून काँग्रेसवाले फूस मारता. खूब तें आसूं पूण तें सोड. प्रश्न असो की देविदास कदंबान ही भुंयपूत कादंबरी बरोवन एक विशय आमच्या मना मुखार उबो केला. हाचो फायदो घेवन आमच्या लेखकांनी ताचेर विचार करून अभ्यास करून तातूंत 2-3 तरांचे प्रकार आसात. एक आसा सत्याग्रहाचो प्रकार, एक आसा आझाद गोमंतक दलाच्या सशस्त्र क्रांतीचो प्रकार आनी मागीर
खुद्द काँग्रेसच्या लोकांक जेन्ना कळ्ळें, नॅशनल काँग्रेसच्या लोकांक जेन्ना कळ्ळें, तातूंत रुसिल नार्वेद, शिवाजी देसाय अशे लोक की 1955 सत्याग्रहीक मारले, सत्याग्रहीच्यो गुळयो झाडल्यो. एका दिसाक पत्रादेवी, करंजाळ आनी ह्या सगळ्या गोंयच्या शिमेचेर एकाच दिसाक 30 लोक त्या गोळीबाराक ठार जाले. आनीक हें बरें काम केलें म्हूण सांगपाक क्लूब नॅशनलांत ती व्हडली पार्टी ती गुजरातची 20-15 ऑगस्ट न्ही, व्हडली पार्टी, बोफेक. आनी ते लोकांक एक असो मनीस आशिल्लो की तो गोंय स्वतंत्र आनी खूब तो आमचेर वांकडे बरयतालो. तो मनीस मागीर व्हडलो गोंयचो पत्रकार जालो. आनी ताका इतलेंच न्ही तर ताका सांस्कृतीक पुरस्कार सुद्दां ह्या गोंयच्या सरकारान दिलो. तो म्हणजे तो कोण तो मारियो काब्रालिसा अत्यंत हळशीक बरयी नेहरू विशीं, गोंयच्या फ्रिडम फायटरां विशीं. कितें करता काय हे सगळे भिके पडिल्ले लोक हाडल्या म्हणून धरून अशें आमचेर बरयतालो. आनी अशे तरेन हे लोक आशिल्ले. आनी आतां ते सगळे गोंय स्वतंत्र जाले नंतर 19 डिसेंबराक ते सगळे वचून मांडवीक तांणी पांय धुले आनी ते पवित्र जाले. आनी ह्यो खूब गोश्टी आसात. हांवें कोणाक म्हळें बरयात मरे तुमी ह्या विशयाचेर कादंबऱ्यो. म्हजे कडेन एक आरमार भरून मटेरियल आसा. काय सांगिल्लें आमच्या देविदास कदमाक, दुसरी कादंबरी तूं तशी घे आनी ताजो उपयोग करून तूं बरी कादंबरी बरोवंक शकता. एक न्ही 10 इतलो थंय मटेरियल आसा. आनी तातूंत भितर हे सशस्त्र क्रांती करपी जे लोक आसात तांचो वांटो जो आसा तो खूब मोठो आसा, खूब धाडसाचो आसा. तातूंतले आतां कोण व्हडलेशे उरले ना. सशस्त्र क्रांतीच्या हातूंतले व्हडलेशे कोण आतां उरले ना. एक आसा प्रभाकर सिन्हा जो अजून कितें सांगूंक शकता, पूण तोय आतां सामको असो भागवला. कोणाकी जर जाय तर ते आतांच तांचेर ती म्हायती काडून घेयात, ती 100% खरी आसतली. सिनारी मनीस असो की आपल्या बेश्टो बडवाचार सांगतो ना, त्याच नांवाचो आनी एक मनीस आशिल्लो तो आपल्याच बडवाचार सांगे. हो न्हय, हो खरें सांगतो. ताचें पुस्तक जें आसा तें आमच्या कदमान रिफर केलां आपल्या कादंबरीच्या खातीर. म्हणटकच जावंक जाय तें अशें की गोंयकार कितें करूंक शकतात हें 1946-1961 ह्या काळांत गोंयकारांनी दाखोवन दिलां. रवींद्र बाब सदांच सांगतालो पुर्तुगेजाच्या 450 वर्सांच्या इतिहासांत गोंयकार केन्नाच उसळ्ळो ना म्हणून. पयली खेप गोंयकार जो आसा सत्तेच्या विरुद्ध उबो रावलो तो 1946-18 आनी तो तें कंटिन्यू जालें 1961 19 डिसेंबर पर्यंत. हो जो काळ जो आहा गोंयचो हो काळ म्हणजे अत्यंत मोठो ज्वलंत असो काळ. आमच्या इतिहासांत जायते प्रसंग आसात. राण्याची बंड आसात, पिंटोचे बंड आसा, आनी कितें आसा. पूण ही सगळी जी पळय गजाली आसात ताका पुरून उरपी, ताच्या पेलकडेन वचपी अशें जर कितें आसा जायत 1946-1961 हो काळ. आतांच आमी हांगा आयकलां लोकांनी कसो त्याग केलो. हांव उदय बाबा हांगा आसा म्हूण सांगता. उदय बाबाचो बापूय तशी परिस्थिती नाशिल्ली की स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेवन 4 वर्सां आनी 4 वर्सांच्या जाग्यार मागीर 10 वर्सां पुर्तुगालाक वचून फॅमिली पसून पयस रावपाचें. पूण हें सगळें जालें 1946 आनी तेन्ना साकून गोंयकार हो निर्भय जालो. तेन्ना साकून आमच्या गोंयांतल्यान मारतात, हें करतात तें करतात अशें सांगता अशें आयकता आसतना सुद्दां लोक स्वातंत्र्य चळवळी घेताले. काणकोणांत हाची शेकड्यांनी उदाहरणां आसात. आनी वताले लोक. आनी मनोहर तुजो बापूय म्हणून सांगना, मनोहर प्रभू हाका स्वातंत्र्य लढ्याची चळवळ म्हणना पूण 1946 तो आशिल्लो. मागीर तें निवलें.
1954 जेन्ना तें सुरू जालें तेन्ना तो सगळ्या शक्ती दिशी त्या लढ्यात पडलो. फाटीं फुडें कांयच पळयनासतना तेन्ना म्हाका दिसता संदेश बी जावं ना. तो पडलोच, ताची आवयय पडली. अशे तरेची फॅमिलीच्यो फॅमिली ज्या लढ्यांत पडल्यो आनी ज्या लढ्यांतल्यान आमी खूब कितें शिकले. हांव सुद्दां आनी गुरुनाथ केळेकार हे आमी दोग जाण कुडचड्यार आसताले. आमची तयारी नाशिल्ली स्वातंत्र्य लढ्यात पडपाची. आमची परिस्थिती नाशिल्ली, भयंकर कठीण परिस्थिती. कितें आसा, एका युगाचो उलो अशे तरेन आमचे मेरेन पावलो की आमकां मागीर निमाण्या वेळार कितेंच कोणूच दिसना जालो, फक्त स्वातंत्र्य लढो दिसूंक लागलो आनी आमी तातूंत पडले आनी आमी जेलींत पावले. आमी अशें धरून आशिल्ले आमी जेलींत पावतले आनी ते आमकां भितर दवरतले आनी आमकां हे त्रास दितले म्हणून. पूण आमी पावले. आमी धरले पडटले कितें जर पडलें जाल्यार. पूण आमकां म्हाका मारली 10 वर्सां. पूण मागीर अशी सगळे एन्थनी जोसोजा टॉनी म्हणटा तो, ताका 28 वर्सां ख्यास्त दिल्ली. आतां हे सगळे 28 वर्सां 10 वर्सां, आल्फ्रेड आपोसाक 8 वर्सां, म्हाका 10 वर्सां आनी अशे तरेतरेचे आमचे लोक आशिल्ले. आनी ह्या खातीर हे लढ्यात भाग घेवप पळय आहा तें धाडसाचें आशिल्लें. अशें आसतनाय ह्या लोकांनी भाग घेतलो. सूर्यकांती फळदेसाय, शशिकला आल्पे, लक्ष्मी पैंगीणकार, विलासिनी प्रभुदेसाय पैंगीणची, ह्या लोकांनी तर सरळ मडगांवच्या बाजारपेठेंत पत्रकां वांटपाक सुरवात केली. आनी गोंयचें स्वातंत्र्य, गोंयची हें, गोंयचें तें, गोंयची अस्मिता अशी सदांच उलोवपी लोकांच्या दुकानार ती गेली. तांणी हें पळयलें ना, हें हांगा नाका. शशिकला आल्मेदान कितें केलें खबर आहा तुमकां? हातांतलीं कांकणां काडलीं, ही घाल हाताक म्हणून. अशे तरेच्यो बायलो अशें. आनी चड अशे तरेचो इतिहास आसा, मोठो इतिहास आसा. हांव तो तुमकां सांगूंक वचना. पूण हो जो इतिहास आसा हो इतलो उज्वल आनी उत्साहवर्धक आनी गोंयकारांच्या पुर्वजांची कृती ह्या हातूंत सगळी सांठवल्ली आसा. अजून ह्या लोकांचें लक्ष ह्या कडेन वचना. हांवें कोणा म्हळें तूंच बरें हें कितें जालें सांग पळया. कोण न्हवरो मेळना, तूंच न्हवरो जा. हांवें सांगलें हांव बरयतां पूण म्हाका आसनमाणी घालून वरांची वरां बसून कदंबा सारकें म्हाका शक्य ना. तें म्हजो नेचर न्ही तो. आनी हांव तसो मुळाक तसो लेखक न्हय. लेखक म्हाका प्रसंगान घडयला चड. पूण हांव अजून प्रयत्न करतां कांय लोकांनी ह्या लढ्याचो पूर्ण अभ्यास करचो. तांकां कितें जाय तें म्हजे कडेन आसा. खंयच वचपाची गरज ना. एक आरबार भरून आसा. ताणें त्यो आरबार पळोवची, तें वाचचें आनी ताणें तातूंतल्यान कादंबऱ्यो बरोवच्यो. आनी गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचेर कादंबरी येवच्यो. आतां 60 वर्सां जालीं गोंयचें स्वातंत्र्य लढो सोंपून. म्हाका तुरुंगांतल्यान भायर सरून 60 आनी 5 65 वर्सां जालीं. 5 वर्सां हांवें भितर काडलें. आनी म्हजे बरोबर जायते बाकीचे लोक आशिल्ले. आतां तातूंतले कोण एक नागेश करमले आसा जाल्यार तो गेलो नंतर सगळें झिरो. तर असो हो स्वातंत्र्य लढो आसा. हो स्वातंत्र्य लढो स्फूर्तीदायी, हो स्वातंत्र्य लढो प्रेरणादायी. आनी हांव नकळो देविदास कर्मा हें खंय तरी काळजांत खतखत्ता आसतलें, आसूंक जाय. तर अशे तरेचो हो स्वातंत्र्य लढो आतां फक्त ही वयर काठाचेर भोंवन आमकां एक कांय झलक दाखयल्या आपल्या कदंबान. पूण आतां काठा वेल्यान उदकांत देंवन प्रत्यक्ष जें कितें घडलें ताजें राखणें करून वेगवेगळ्यो कादंबऱ्यो आमी बरोवंक जाय. आमी फक्त काल्पनीक कादंबऱ्यो बरोवन आयज पर्यंत दीस काडल्यात. हें आमी आतां काडचेंच. पूण हें आहा तें म्हत्वाचें. ताजी म्हाका दिसता
इतिहासाक हात घालून इतिहासाचो अभ्यास करून कादंबरी बरोवप हें बरें कठीण काम उदय बाबान तें केलां. आमचे व्हडलें काम. हेजे आनी एक कादंबरी येवपाची आसा ती अशीच अभ्यासाचेर. त्यो 4-5 वर्सां अभ्यास केल्या उपरांत ती जाल्या. हांव म्हणटा की जांकां कादंबरी बरोवपाक आसनमाणी घालून बसपाची पेशन्स आसा ताणें हें काम करचें. खुद्द कदंबा कडेन हांव मागता की तूं अजून जाणटो जावना म्हज्या इतलो, तुज्यान हें काम करूं येता. तुका आतां तूं हातूंत प्रवेश केलाच, आतां आनी इल्लो डीप वच आनी एक खंयचो तरी एक भाग सोदून काड आनी तूं ताजेर बरय. कादंबरी बरय. हांव कादंबरी बरोवप हें सोंपें काम न्हय, पूण तें काम करपाची ताकद तुजे सारक्या कडेन आसा ती तूं फुकट वगडायनाका. तुजें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या इतिहासा खातीर, गोंयच्या साहित्या खातीर सदांच मोठें जावन उरतलें आनी तें जावपाक जाय. इतलें मागून हांव तुमचे सगळ्यांची रजा घेता. कार्यावळ निमाणे खिणा कडेन पावल्यात. कोणें उठचें न्ही म्हणून मागता. उपकाराचें उलोवप जावचे पयलीं मानेस्तांक एक याद म्हणून एक ल्हानशी भेट श्री कदम सरा कडेन मागता तांणी दिवची. सगळ्यांत आदी नागेश बाबाक. उदय बाब भिमरे हांकां. संदेश बाब प्रभुदेसाय. डॉक्टर हनुमंत सर चोपडेकर. आनीक एक त्रास दिनेश बाबाक दिना. एक यादस्तीक सूत्रसंचालकाक फावता ते इतल्याच खातीर कित्याक ताका हालीं कोण आपयना सूत्रसंचालनाक. कारण हालीं सर एकूच मिनीट, हालीं खूब बरे बरे सूत्रसंचालक कोंकणी भितर तयार जाल्यात. हांव अभिमानान सांगता. हांगा पूर्वा आसा, समीक्षा आसा, तन्वी आसा, प्रसाद आसा, गौरांग आसा, राणी, गौरवी, ऐश्वर्या, रजत, आकाश, मानसी, वैष्णवी ही हांगा आशिल्लीं नांवां घेता हांव. हांगा आशिल्लीं नांवां आनी कितलींशींच आसात. आनी अशें हातूंत भितर म्हजे सारको सूत्रसंचालक असो आउटडेटेड जाला ताचो म्हाका अभिमान आसा. कारण कोंकणी भितरच हें घडपाक शकता. पण तरेचें आसलें जाल्यार कदम सराचें आनी म्हजें एक नातें वेगळें. ताजें पयलीं पुस्तक उजवाडाक आयिल्लें त्या दिसाक हांवें म्हजें पयलीं कंपेरींग केल्लें 25 वर्सां पयलीं. आनी म्हणून ताका म्हजे शिवाय सुख लागना, म्हाका ताजे शिवाय सुख लागना म्हणून सूत्रसंचालकाक एक ही भेट. विक्री खातीर पुस्तकां या विक्रे खातीर पुस्तकां कावंटराचेर दवरिल्लीं आसात. निमाणे कडेन उपकाराचें उलोवप करपाक आपयता. ह्या सगळ्या फाटलो प्रेरणा आशिल्लो दिनेश बाब मणेरकार. देव बरें करूं आनंद. गोंयच्या कार्यावळीक बरी रंगत हाडली. भाई अग्नीन हांव भाई अग्नीचो खूब उपकारी. एक सुंदर सूत्रसंचालन करता आनीक जायते फावटी आमच्या आदाराक येता. चडांत चड देव बरें करूं. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त उदय बाब भेंब्रे वेळांत वेळ काडून आयच्या कार्यावळीक हजर रावले. विशयी तसो तांचो काळजांतलो आज हांगा जमल्यात तांच्या सगळ्यांच्या. तुमी हांगा मुजरत आयिल्ले खातीर संजना पब्लिकेशन्स आनी देवदास बाब कदम हांचे वतीन हांव तुमचे उपकार मानतां. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त नागेश बाब करमली मुद्दाम पणजेच्यान ह्या कार्यावळी खातीर आयले. हांव एक 5-6 दीस पयलीं तांकां मेळपाक गेल्लो सहज म्हणून आनी कार्यावळीची याद केली. हांवें तो म्हाका याद आसा. अमके दीस मरे तो अमके वराचेर तूं हुस्को करनाका, हांव बरोबर 4 वरांचेर पावता अशें म्हणून म्हाका 8 दीस पयलीं सांगपी नागेश बाब आज सारको 4 वरांचेर हांगा हॉलाक हजर. नागेश बाबाचो हांव खूब उपकारी.
आयच्या सुवाळ्यांतले हेर मानेस्त भोवमानेस्त संदेश प्रभुदेसाय आनी डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी खूब बारकायेन पुस्तकाचो अभ्यास करून आज आपले हांगा विचार मांडले, त्या खातीर हांव तांचो मनकाळजा सावन उपकारी. संदेशान एक वेगळे तरेचे स्वातंत्र्या फाटली फाटभूंय आमकां सांगली, ह्या खातीर संदेशाचो हांव उपकारी. कोंकणी भाशा मंडळ आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर हें आमकां आमचें दुसरें घर जालां. पुस्तकाचें प्रकाशन करपा जाय बरें भाशा मंडळान करया, आनी भाशा मंडळाची आख्खी टीम ह्या खातीर वावुरता. तुमकां खरें हांव सांगता, ह्या कार्यावळीक हांगा जो अरेंजमेंट जाला, बॅनर धरून कदेलो धरून माची कितें ना म्हूण ना. इवन काल वचून ताणें म्हाका फोन करून विचारलें, तुगेले च्याचो अरेंजमेंट करपा जाय जाल्यार आपल्याक सांग, बाह्यग्नी. सगळें जतनायेन आनी तितल्याच बारीकसाणेन सगळी वेवस्था करपी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचो हेडमास्टर गोवानेस्त, बाह्यग्नी आनी कोंकणी भाशा मंडळाची सगळी टीम, तशीच रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराची टीम हांचे आमी उपकारी. अन्वेषाबाई सिंगबाळ भाशा मंडळाचे जरी अध्यक्ष असले तरी अध्यक्ष म्हणून केन्ना वावुरना. तुगेले कितें प्रोग्राम आसा ते सांग म्हूण सांगता म्हाका, आपूण सगळी तयारी करून घेता आनी तत्परतेन सगळी तयारी करता. ह्या खातीर हांव तांचो उपकारी. तांचे बरोबर गौतम गावडे, ऐश्वर्या नायर हांचोय हांव उपकारी. कारण पुस्तकां कोणा मेरेन पावोवपा जाय आनी कोणा कडेन ती वचपाक जाय, ताची सगळी जापसालदारकी ऐश्वर्यान उबारल्या. आनी हें पुस्तक जितले लोकां मेरेन पावपाक शकता तितल्या लोकां मेरेन पावोवपाची तांणी सगळी तजवीज केल्या. ह्या खातीर हांव ताचो उपकारी. नारायण महाले हांणी ह्या पुस्तकाचेर एक लेख बरयल्लो, ह्या खातीर देवदास बापकदम आनी पब्लिशर म्हूण संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन हांव उपकारी. ही कार्यावळ जगभरांतल्या सगळ्या लोकांक दिसची म्हणून आमचे कडेन एक सामको उत्मियेको आसा, तो म्हळ्यार भुवनेश पलाश बाबगनी. आज ताणें ही कार्यावळ संजना पब्लिकेशन्साचेर लायव्ह केल्या. घरा वचून बसून तुमच्यांनी ही कार्यावळ परती पळोवं येता. पलाश बाब, आमी दोगूय म्हळ्यार संजना पब्लिकेशन्स आनी देवदास बाब कदम हांचे वतीन तुजे उपकार मानतात. आज हांगा खुबशे पत्रकार आयले, तातूंत भितर म्हाका खबर आसात ते भांगरभूंय, गोमंतक, तरूण भारत ह्या तिनी दिसाळ्याचे पत्रकार हांगा मुजरत आयले. आयची कार्यावळ तांणी कवर केली. आनी गोवन वार्ता हांगा, नवीन टायम्स आनी गोवन वार्ता हांगा मुद्दम आपल्या चॅनला खातीर म्हणून हांगा रिकॉर्डिंग करपाक आयले. ह्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे मनकाळजा सावन उपकार. आनी निमाणे कडेन जरी घरचे असले तरी ऋषिकेश कदम, तन्वी कामत बांबोळकार, स्नेहा सबनीस ह्या सगळ्याचे आमी उपकारी. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमकां कदेलां पावतली काय आनी घालची पडटली हो विचार करपाक लावपी तुमी सगळे आज येदे मोठे संख्येन हांगा हजर रावले. ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक मनकाळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तकां आज दोन कडेन मांडल्यात. एक थंय च्या घेताले थंय आसा आनी एक हांगा म्हजे कुशीक हांगा मांडिल्लें आसा. कोणूय कार्यावळ सोंपले उपरांत म्हणटा की जेवले बगर वचनाकात हांव म्हणून, जेवण दोन कडेन मांडलां म्हणून. तसो हांव एक पब्लिशर म्हणून तुमकां सांगता की पुस्तकां दोन कडेन मांडल्यात, पुस्तक घेतले बगर वचनाकात. देव बरें करूं. आनी इतल्यान आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर.